हॅलो नमस्कार. आज आम्ही आयले आसात गोयच्या तेंगशेर आणि गोयच्या तेंगशेर म्हणल्यारच पेडण्या. कारण गोवा टॉक्स म्हणल्यारच गोय उलयता. जाणून घेवया कितें आसा पेडणेच्या लोकांचो ह्या लोकसभा इलेक्शनाचेर प्रतिसाद. कोणाच्या वटच्यान? के फॉर कमल काय के फॉर खलप काय उजो म्हणल्यारच आरजी. हे आमकां लोकां कडेन उलयतकीरच कळटलें. पूण ताचे खातीर लोक कितें सांगतात तेही आमकां आयकून घेवपाक जाय. लेट्स गो. आमी सदांच म्हणटात की युवाचो आवाज जो आसता तोच आसता जाणट्याचोय आवाज. पूण कितें म्हणपाक जाय युवा वर्गाक पेडण्या हें आमी पळोवया. पात्रांव, कितें दिसता? लोकसभा इलेक्शन लागीं पावला. 7 मेक गोंय मतदान करता. कितें दिसता? कोण जिखता? आमकां ह्या फावट तरी बीजेपी नाका जाल्ली. बीजेपी नाका जाल्ली जाय म्हणल्यार तूं नाकाय म्हणटा जाय म्हणटा? बीजेपी ना, काँग्रेस इल्ल्या बरी मातशी. काँग्रेस आयल्यार पुरो. कित्याक दिसता तुका बीजेपी नाका आनी काँग्रेस आयल्यार पुरो? बीजेपीन सगळी वाट लावन दवरली लोकांची. धंद्याची बीन सगळी वाट लावन उडयली. धंद्याची वाट लायली, कामाची वाट लायली. तुमी कितें करता? आमी सध्या ट्रक चलयता. आमचो बिझनेस डावन आहा फूल. आनी तुमी म्हणटात की फुल्ली रिस्पॉन्सिबल जर कोणी आसा जाल्यार बीजेपी. हय, बीजेपी. बरें. तुमी जेन्ना काँग्रेस म्हणटात, आरजी कित्याक नाका? आरजी बरी आहा तशी. बरी आसा, पूण आरजी परस तुमी म्हणटात की काँग्रेस चड बरी. आरजी बरी आहा तशी. खंयचे मुद्दे आसतले जे तुमी मतदान करता आसतना पळयतले? तातूंत भितर तुमी युवा वर्ग जाल्ले कारणान अनएम्प्लॉयमेंट हो एक इश्यू आसपाक शकता, किंवा बाकीचो डेव्हलपमेंट जो आज आमी पेडण्याक खंय तरी लोक म्हणटात की कमी पडटा तो आसपाक शकता. खंयच्या विशयाचेर तुमी मतदान करतले? आमी आपल्या कितें सांगलें? खंयच्या विशयाचेर तें बी कांय ना. ताणें एक सामकें थारावन दवरलां की आमकां अमक्या पक्षाक आज मतदान करपाक जाय. पात्रांव, तुका कितें दिसता? हे खंयचे गोगोल रे? चड वत पडटा न्ही? ना रे, माती वयता न्हू आतां. माती वता? कसली माती? तांबडी माती, पांचवी माती? तांबडीच माती. तांबडी माती. ही तांबडी माती इलेक्शनाचेर कितें सांगता तें आयकुया. कितें दिसता तुका? कितें ना, कोणूय येता चलता. बरें केल्यार पुरो. कोणी आल्यार चलता, बरें केल्यार पुरो. कितें बरें केल्यार पुरो? कितें आमचे म्हणजे पेडण्याचे बी. पूण कितें दिसता तुका? कसो आसा आवाज? कारण आज युवा वर्गाक खूब कमी उलयता तें पळोवपाक मेळटा राजकारणाचेर. सोशल मिडियाचेर सगळे उलयतात. प्रत्यक्षांक लायव्ह मायकाचेर येवन कॅमेराचेर येवन उलोवपी खूब कमी आसात. खंयचे इश्यूज दिसतात युवाचे? कितें हांव आनी तो म्हणटा आपल्याक चड कांय उलोवपाक नाका, पूण राग हो तोंडाचेर दिसता अशें तुमकांय खंय तरी दिसता आसतलें. पूण स्पश्ट मत ताणें आपल्यालें दिल्लें आसा. पूण हें मत तागेलें 7 मे म्हणल्यार अशेंच उरतलें काय बदलतलें तें मात आमी तुमकां सांगपाक शकता. पूण ताचें मत आसा की एकमतान आपूण अमकें अमकें करतलो. कितें तें तुमकां खबर आसा. थँक्यू सो मच आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट. खूब वरायटीज दिश्ट्यो पडटात. आनीक हातूंत भितर चकरी आसा, मागीर बिस्किट्यो आसात, चिप्स आसात. आनीक हातूंतलें कितें घेवपाचें जर जालें जाल्यार म्हाका जें आवडटा तें हांव घेतलो सद्याक न्ही. पूण ह्याच पद्दतीन जो मतदार मतदान करतलो तोय बी आपल्याक जो कोण खासदार जाल्लो जाय ताकाच सारको वेवस्थीत निवडून काडटलो. आनी अशें चड जाणांची मतां जाका पडटली तो जातलो ह्या फाटीचो खासदार. पात्रांव, कितें दिसता तुका? कोण येता ह्या फाटी लोकसभा इलेक्शनाक? आवाज कोणाच्या वटच्यान आसा? बीजेपी. बीजेपी. कित्याक बीजेपी? कित्याक तेंच्यांनी तशें काम केल्लें, करून दाखयल्या, ताका लागून. करून दाखयलें आसतना पेडणेकार आज आमी खुबशे जाणांक मेळ्ळे ते म्हणटात की ना ह्या फाटी मातसो आमकां चेंज जाय. पेडणेकारालो कित्याक मूड चेंज जाला? ते आतां प्रत्येकाचें ओपिनियन आसता, ते हांव सांगूं शकना तेंचे कितें ओपिनियन आसतलें तें. पूण तुका दिसता की तुजोय विकास जाला, पेडणेचोय विकास जाला? हय, जाता. स्लोली जाता, पण टायम लागतलो. टायम लागतलो. आनीक कितें दिसता तुका देशाक वातावरण कशें दिसता? गोंयाक तूं आतां हांगा जेन्ना खासदाराचें तुका विचारलें उत्तर गोंयचें, पेडण्या उत्तर गोंयाक पडटा. पूण आमी जर देशाक जर पळोवपाक जर वचत खंय तरी अशें आसा की एक बरी लढत आमकां पळोवपाक मेळटली अशें खुबशे जाण लोक म्हणटात. ओपिनियन पोल जरी एका पक्षाच्या वटच्यान आसा तरी लोक म्हणटात की ना तशें ना. तुमकां कितें दिसता? तुमचें ओपिनियन कितें? म्हाका दिसता इतली टफ जावपा ना. बीजेपी वन सायडेड. वन सायडेड. इन फेवर ऑफ बीजेपी ओनली. बीजेपी ओनली. आनी प्रायम मिनिस्टर परतून एकदां सेम शुअर म्हणटा तूं? पूण कित्याक लागून? कित्याक ह्या फाटी दुसरो कोण तरी प्रायम मिनिस्टर? 10 वर्सां जालीं मरे मोदीले. कोण तरी दुसरो हाडून कित्याक नाका? सध्या कॅन्डिडेट तोच आहा न्ही PM.
म्हणजे तूं म्हणटा की आनी कोणाचो फेस असो दोळ्या मुखार येना. तसो PM जावपाक फेस आसा ना अशें ना. योगी जावंक शकता, मागीर गडकरी आहा, अशें जावंक शकता, फेस आहा. डॉक्टर प्रमोद सावंत जावपाक शकता. त्या लेवलाचेर हांव आतां सांगूंक शकना कित्याक सद्या ते CM न्हू आमचे. त्या लेवलाचेर सांगपाक शकना, पूण म्हाका दिसता CMान हो प्रश्न पळयलो जाल्यार म्हजे बाबतींत तरी सामको खूश जातलो. थँक्यू सो मच. तर पेडणेकाराचे विचार जाणून घेता आसतना तो म्हणटा की परत एक फावटी आपल्याक BJP जाय, कारण तांणी डेव्हलपमेंट केला. जरी फास्ट जायना तरी स्लो जाता, हे तांचें मत आसा. मतदान करता आसतना होच ताचो विचार उरतलो काय बदलतलो तें मात आमकां मागीर कळटलें. अशें म्हणटात की खंयच्याय खंय च्याच्या हॉटेलाचेर राजकारणाच्यो सगळ्यो घडामोडी आयकुपाक मेळटात आनी त्योय बी वेवस्थीत बरे तरेन खंयचे वटेच्यान लोक आसात. आनीक अशे तरेन पेडण्याय बी आमी जेन्ना एका हॉटेलांत भितर सरले एक च्याचो घोट घेवपाक, तेन्ना आमकां पयलीं आयकुपाक आयली ती कितें दिसता रे तुमकां म्हणून एक भाऊ बाकीचे 2 जाण भाऊक विचारतालो. कोण भाऊ? श्रीपाद भाऊ न्ही, आमचो पेडणेचो एक सिनियर भाऊ. कितें दिसता भाऊ तुमकां ह्या फाटी श्रीपाद भाऊ वेसीस खलप भाई वेसीस RG कोणा वटच्यान आसा? सांगतलो कितें म्हणून सांगतलो. आतां सगळे पयशे चलता राजकारण, पयशाचेर चलता म्हणजे कोण पयशे जांकां चड दितात ते मतां घालतात न्हय, ते ना म्हणून सांगतात आनी थंयच घालतात परत न्हय. म्हणजे तुमी जे कोण पळय इलेक्शन कंटेस्ट करतात तांचेर आरोप लायनात, हो आरोप आसा लोकांचेर. म्हणून तुमकांय सांगता पयशे घेवन विकनाकात. पयशे जर मेळटात न्ही घेयात, पूण तुमकां जाय तांकांच मतदान करात. सारकें न्ही भाऊ? आनी फुडारी आसता तेच हे करतात न्हय, बाकीचे कोण करतात. पूण हरशीं जर प्रॅक्टिकली ग्रावंड लेवलार चेंज जातले रे, आतां चेंज जावंक शकता. चेंज जावपाक शकता म्हणजे श्रीपाद भाऊ वाट्याचो दुसरो कोणी खासदार येवपाक शकता. कोण दिसता तुमकां दुसरो जर खासदार येतलो जाल्यार? मनोज परब आसा, खलप आसा, कोण येतलो? तेंच्या भितर आतां कितें सांग शकना हांव. पूण तुमकां दिसना की जर तर आमकां भावू नाका म्हणून जर तर मनोज परबाक आनी खलपाक दोगांयकय सगळ्या लोकांनी अर्दी मतां घाली जाल्यार फायदो भावूकच जातलो न्ही मतां फुटून? हय ते बरोबर, तेचे जातले परत. पूण ताचे खातीर लोकांनी तुमकां कितें दिसता एक खंयचो तरी ओपोजिशन आसा ताका निवडून घालपाक जाय? बरोबर आहा, तेकाच घालपाचें. म्हणजे सामको बदलाव की हवा तुमी म्हणटात? बदलूकच जाय, चेंज जावपाक जाय. गोंयाकच चेंज जावपाक जाय हांगा उत्तर गोंयाक काय देशाकय बी? ती जावंक जाय मागीर हांगा वयले जाल्या शिवाय हांगा कोण विचारना. कित्याक दिसता तुमकां? आतां आमी दुसऱ्या एकट्या म्हऱ्या गेले तो म्हणटा की डेव्हलपमेंट जाला, बरो विकास चल्ला. तुमकां कितें दिसता? कसलो विकास केला रस्त्याचो? रस्ते खोदून घातले ते रोड मात बरे हे केल्यात. आतां पावसान कितें जातालें ते तशेंच रावतले रोड न्हय, कोण करूंक पावचे ना. आतां करतले तितके निवडणूक येतल्यान करतले, मागीर फुडें कोण ना विचारचो. तुमी म्हणटात की प्रधानमंत्री सुद्दां चेंज जावपाक जाय? तरच जातले ना. हांगा वयर बदलले शिवाय हांगा कांयच जावचें ना. हाजो अर्थ कळ्ळो तुमकां? हांगा म्हणटा तो काँग्रेस जरी आयली तरी थंय वयर जो मेरेन BJP चेंज जायना तो मेरेन हांगा काँग्रेस फक्त नांवाक. सारकें? बरोबर आहा. हे भाऊचें मत सामकें वेवस्थीत आनीक नितळ आसा. भाऊ थँक्यू सो मच. तुमकां देव बरें करूं तुमच्या सामक्या वेवस्थीत मता खातीर. हांव मातसो आतां उठ्ठां आनी उठून परत च्या घेवपाक वचना. उठून हांव परत वतां एक बारीकसो आनीक एक प्रतिसाद घेवपाक आमच्या प्रतिनिधीचो. पात्रांव कितें दिसता? भाऊ उलयलें तें सारकें? सारकें उलयलें, बरोबर आहा. काय तर बदलाव जावंक जाय. कसलो बदलाव? बदलाव म्हणटा आसतना उत्तरेक बदलाव, देशांक बदलाव, टोटल वर सुद्धा बदलांक जाय. कित्या खातीर दिसता तुमकां? म्हाका काकूट दिसता तांची. तुमी अशें बदलावपा जाय म्हणजे सामकें हाडून आपटी मारता काय कितें ह्या फाटी? ना रे, काय तर बदलाव जावंक जाय. ह्या फावटी काँग्रेस सगळे येवंक जाय, वर येवंक जाय, पेडणे गोंयान येवंक जाय. भाऊ म्हणटा की वयरी काँग्रेस येवपाक जाय, सकलय काँग्रेस येवपाक जाय. मदीं जो कोण येता ते खंयच्या वटच्यान वतात ताचेर म्हाका दिसता देश खंयच्या सरकाराच्या वटच्यान वतात तें ठरतलें. पूण भाऊ कितें विशय आसा पेडणेकारांचे जे पेडणेकार सदांच आमी म्हणटात की हुशार मतदान करचे वेळार पयलीं पेडणेकार, कारण पेडण्या हो आमचो पयलो तालुको गोंयचो उत्तरेचो. खंयच्या वटच्यान विचार करतात आज पेडणेकार? तुमी हांगा पेडण्या बाजारांक भोंवतात, च्याच्या हॉटेलार भोंवतात, कोण तरी अशें आसतले जे BJPचे वटच्यान आसतले, कोण अगेन्स्ट आसतले. तुमी दोगांय अगेन्स्ट उलयले, पूण कित्याक लागून अशें अगेन्स्ट आनी कारण कितें आसा हाचें? काय तर बदलाव जावंक जाय न्हू राजकारणाचा.
म्हाका दिसता भाऊ जरी कितें कारणां ती सांगना पूण तो राग खंय तरी आसा आनी बदलाव जावपाक जाय म्हणटा तेन्ना बदल जावपाक जाय म्हणटा तेन्ना ती खुबशीं कारणां बदल करतलो काय ना हें आमकां थोड्या दिसांनी कळटलेंच. भाऊ तुमकां कितें दिसता? 2 मतां आमी जाणून घेतलीं. आमकां जाय कांयच तशें समजना भितरलें. आतां ह्या आसा राजकारण आहा तें कशाक जायत थंय धुकलता तें कांय कळना ना. आयज पयसो बोलता, पयशा वाटेन लोक लागता आनी कितें आहा, व्हडलेशें कांय नासता इतलें. पयसो फक्त राजकारणाकच न्ही, पयसो सगळ्या गजालींक आसा. म्हणून सांगता पयशा शिवाय थोड्यो गजाली अश्यो आसात ज्यो बऱ्यो जावपाक शकतात आनी आमी जर आज जर सुदारले नात जाल्यार केन्नाच सुदारचे ना. ताचे खातीर पयशे पळयनासतना विकनासतना जो कोण मतदार करतलो तोच आसतलो आमचो गोंयचो खरो बुदवंत मतदार. कारण विचार करून मतदान करप, पयशे घेनासतना मतदान करप आनी खरें सत्य जाणून मतदान करप हाका सुद्दां आमी म्हणटात की गोंय उलयता. कारण गोंय उलयता ताकाच इंग्लिशान म्हणटात गोवा टॉक्स. आनी गोंयचें राजकारण, देशाचें राजकारण जर आमकां जाणून घेवपाक जाय हो विचार करप खूब म्हत्वाचो आसा. हांव 3 जाण भाऊ कडेन उलयलो आनीक पेडणेचे भाऊ तेंय पयलीं क्लियर करता. आनीक भायर सरता आसतनाच म्हाका फाटल्यान तांणी परतो आपयलो. कारण हांगा एक म्हजे भशेनच चेपें घालून बशिल्ले आसात. पात्रांव तुमचें नांव? देविदास परब. देविदास परब. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसा. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आमी सद्याक मांद्रे पेडणे हाचेर उलयनात. आमी सद्याक उलयतात उत्तर गोंयचेर. मांद्रेय उत्तर गोंयाक पडटा, पेडणेय उत्तर गोंयाक पडटा. आनी आमी परत मागीर 2027 विधानसभेच्या इलेक्शना वेळार तुमकां मांद्रेचे विचारया, पेडणेचे विचारनासतना. पूण उत्तर गोंयचे वारें खंयचे वयच्यान आसा? म्हाका दिसता उत्तर गोंयचे वारें BJPक पडटलें. कित्याक आतां मेरेन BJPन जी आमच्या मतदारसंघान केल्ली आसा कामां, जास्तीत जास्त कामां जितान केल्ली आसा. त्या खातीर 80% जी वोटींग आसा ती मांद्रे मतदारसंघाच्यान जी आमकां भावूक पडटली अशी म्हाका तरी खात्री आसा. आनी जी वोटींग महिलांची आसा ती जास्तीत जास्त वोटींग भावूक पडटली. खंय वच महिलांचें वोटींग हें भावूक म्हणटात, भारतीय जनता पार्टीक म्हणटात. कित्याक लागून दिसता तुमकां बायलो BJPक मत करतलो आनी दादले BJPक मत करचे ना? म्हणजे तांकां गृह आधार केल्या त्या खातीर गृह आधारा खातीर जास्त वोटींग बायलांची BJPक पडटली. पूण बायलो आपल्या घोवाक सांगतलो दिसना तुवें बी म्हजे बरोबर येवन BJPकच मत मार म्हणून. तूं मारता तांकां मार, हांव भाऊ मारता अशें म्हणटली बायल कोणी घोवाक आपल्याल्या? आतां कितें आसा जी तांकां 2-2 हजार मेळटा न्हू, तेतून ती खूश आसा. 2 हजाराक खंयची बायल खुश आसा म्हाका सांगा पळोवया. तांकां खंयचे खंय म्हयन्याक मेळटा न्हू. गांवांत दिवंक ना जाल्यार तांकां खंय तरी म्हयन्याक 2 हजार मेळटा. त्या खातीर जास्तीची जास्त वोटींग BJPची बायलांची वयतली. तर खुबश्या बायलांक BJPन जो गृह आधाराचो फायदो करून दिल्लो आसता. खूब बायलांक आज 100 रुपया जोडप कठीण जातालें. तेन्ना आमचे हे भाऊ म्हणटात की भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटान BJP सरकारान आज गृह आधार करून 2 हजाराचो फायदो करून खुबश्या बायलांक मदत केल्ली आसा. म्हणून बायलो ज्यो आसात त्यो BJP वडच्यानच वतल्यो आनी BJPक मतदान करून भावूक परत एक फावटी उत्तर गोंयचो खासदार करतल्यो. आनी कितें विशय आसात हांगा पेडणेचे किंवा तुमी म्हापशा बाजारांत वता आसतले थंयचे किंवा उत्तर गोंयचे तुमचे कोणी सोयरे इश्ट आसात तांचे. कितें दिसता तुमचो विचार हो जालो? लोकांचे विचार कितें आसात? लोकांचे म्हणजे 2 वर्सां जी आतां BJPची आसा तेतून जास्तीची जास्त लोकांची कामां BJPन केल्ली आसा. आनी मांद्रे मतदारसंघात जो जीत आसा त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांक कामाक लायलेले आसा. त्या खातीर म्हणजे जीत आरोलकराची कामां तुमकां दिसता की लोकसभा इलेक्शनाक BJP खातीर फायद्याची ठरतली? फायद्याक खूब पडटली. कित्याक 90% मांद्रेच्यान वोटींग. हो एकच तुमकां डिस्टर्ब करता. आमी जेन्ना म्हणटात की स्थानीक आमदार आसता ताजो लोकसभा इलेक्शनाक तितलो म्हत्वाचो वांटो आसना, ताजो फक्त विधानसभा वेळारच वांटो आसता अशें आमी म्हणटात. पूण आज तांणी तशें सांगलें जो स्थानीक आमदार ज्या पक्षाचो आसता किंवा ज्या पक्षाचो सपोर्ट घेवन तो आमदार जाल्लो आसता तो जर बरी कामां करत ती ऑटोमॅटिकली त्या पक्षाकच लोकसभा इलेक्शना वेळारय पडटात. आनीक आज खुबशे जाण म्हणटात चेंज करपाक जाय. दिसता तुमकां चेंज जावपाक शकता? चेंज जावंक शकता. जर वयर चेंज जाली जाल्यार हांगा चेंज जातले फुडल्या विधानसभेक. लोकसभेचे लोकसभेक जर चेंज जाली जाल्यार हांगा सुद्दां विधानसभेक चेंज जातली. कॅल्क्युलेशनां तशीं म्हणजे कशीं वयर जर चेंज जाता जाल्यार सकयल रोखडेच चेंज जाता. लोक मारले जग, लोकां पडले पाड. आज ज्याचे वयर सरकार ताचे गोंयाक सरकार. एनीवे भाऊ थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही उलयले म्हणून. तर तुम्ही जाणून घेतला आसतले, तुम्ही पळयला आसतले की कशे तरेन मतदार उलयतात. कारण हे जावन आसा गोवा टॉक्स म्हणल्यारच गोंय उलयता. काकी किती घेता गे? किती घेता?
सांग मगे बिस्कीट घेता बरें. आमचें इलेक्शन 7 तारखेक लोकसभेचें खबर आसा मगे तुका? हय. कितें दिसता तुका उत्तर गोंयाक कोण येता? भाऊ भाई कोण? येता भाऊ. भाऊ येता. कित्याक लागून दिसता भाऊ येता म्हणून? येता पळोवपा. पळोवपा येता. ती म्हणटा भाई पळोवपा भाऊ पळोवपा येता. आतां खंय पेडणे पळोवपाक येता काय उत्तर गोंयचो विकास पळोवपाक येता तें मागीर आमकां कळटलें. पूण ती म्हणटा की आसूं सोडून दी, आपूण हांगा सद्याक बिस्कीट घेवपाक आयल्या, बाकीचे सगळे शेव लाडू घेवपाक आयल्या, आपूण ते पयलीं घेता, ते खावन पोट भरतकीर आपूण विचार करता. पूण विचार तेणी करून दवरला. 7 मेक ती वतली आनी ज्या तो विचार करून दवरला ताजेरच मतदान करतली. आमी जेन्ना उलयतात किंवा जेन्ना वचून ग्रावंड रियलिटी पळयतात, व्हडले व्हडले शोरूम्स, व्हडले व्हडलीं हॉटेलां आनी व्हडले व्हडल्यो पब्लीक स्पेसीस, तातूंत भितर मागीर जावनी बिची, तातूंत भितर जावनी व्हडलीं व्हडलीं देवळां, चर्ची, मशिदी किंवा जावं आनी कितें, हांचेरच उलोवंक जायना किंवा थंय जमिल्ल्या लोकां कडेनच उलोवंक जायना. चड विचार जे कोण करतात ते सर्वसामान्य लोक, आनी सर्वसामान्य लोक जर खंय जर येतात जाल्यार अशा तरेच्या दुकानाचेर आनी अशा तरेचे दुकानदार तांचें मत जाणून घेवप हेंय आमचें कर्तव्य आसा. पात्रांव, कितें दिसता तुमकां उत्तरेक कोण निवडून येता? लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां, 7 मेक गोंय मतदान करता. तुमकां कितें दिसता पेडणेच्या लोकांचो आवाज कितें आसा? पेडणेच्या लोकांचो आमी जास्त राजकारणान इनवॉल्व ना सांगचें म्हणजे, पण जी रुलींग पार्टी आसता त्याच सायडीन जास्त जी रुलींग पार्टी आसा त्याच सायडीन. पूण कितें तरी कारण आसतलें ज्या कारणां खातीर तुमी रुलींग पार्टी सायडीन आसात. ना थोडेशें कितें करता हे सेंट्रल हें पळयता. पूण ह्या फाटी जर तर समजा जर तर सेंट्रलाक आमकां परत ते सरकार नाका अशें म्हणून जर तर तुमी मतदान करपाक गेले जाल्यार थंय बदलतले, हांगाय बदलतले. तुमकां दिसता बदल जातलो? जावं शकता, जावपाक शकता. डिपेंड्स न्ही, पब्लीक आहे न्ही, ज्याचे विचार वेगवेगळे असतात न्ही, त्या प्रमाणे ते चलता. तुमी हांगा कितें कितें विकतात? हांगा भरपूरशे अशे स्वीट्स हांव पळोवपाक शकता, फरसाण पळोवपाक शकता, चिप्स. भेळ करतात? ना. लोक हांगा बरेचशे जाण येता आसतले, कोण सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक येतलो, कोण स्वीट्स घेवपाक येतलो, बिस्किटी घेवपाक येतलो. पात्रांव, कितें रे ह्या फाटी खंयचे वयच्यान वारे अशें म्हणून कोण प्रश्न करना तुमकां? ना, आमी जास्त तेतून इनवॉल्व जायना, कित्याक बिजनेस हें आसा न्ही तो, तेतून राजकारणान हें करिना. म्हणजे म्हाका दिसता हांव पळयलो आसतलो जो येवन तुमकां असो प्रश्न करता, तोय बी डायरेक्टली ऑन कॅमेरा. कारण हें आमचें कर्तव्य आसा, तांचे कडेन उलोवप, तांचें मत जाणून घेवप. ते मागीर इलेक्शनाक कितें करता तें तांचें पर्सनल मत, पूण तांचो विचार खंयच्या वयच्यान आसा हो तांणी सांगिल्लो आसा. पात्रांव, देव बरें करूं तुमकां. गोंय उलयता आसतना गोंय खंयच्या वयच्यान उलयता, आनीक खऱ्यांनीच पेडणेकार ह्या फाटी परत एकदां श्रीपाद भाऊक लोकसभेक धाडटले काय भाई खलप काय आरजीचो मनोज परब, हांचोय विचार ते ह्या फाटी करतले हें आमकां हळू कळटा. तुमकांय कळ्ळां आसतलें, पूण अशें दिसता इट्स गोईंग टू बी 50-50. आनी जेन्ना आमी 50-50 म्हणटात तेन्ना आमी म्हणटात होने वाली है काटे की टक्कर. ती जावं मागीर IPLची मॅच, वर्ल्ड कपाची मॅच किंवा जावं इलेक्शनाची मॅच, काटे की टक्कर पेडणे में लगता है होने वाली है. लेट्स गो अँड टॉक टू मोर पीपल. लोकसभेचे धोल न्ही हा, कोणाले तरी लग्न, पूण आसूं फ्री नाचपाक मेळटा जाल्यार कित्याक सोडया. मतदानूय फ्री करपाक मेळटा. हांव जसो आतां फ्री नाचलो न्ही तशें मतदानूय फ्री करपाक मेळटा. कोणें येवन म्हाका पयशे दिले ना नाच म्हणून, आनी हांवें कोणाकय पयशे दिले नात हांव नाचता म्हणून. तशेंच तुमकां जर येवन कोणी पयशे पसून दिता ते घेवप आनी तुमकां जाय ताकाच मतदान करप. हांव फकाण करता, पयशे घेवप ना, पयशे घेवप हो क्रायम. आनी म्हणूनच जो कितें विचार आसा हांगचो जावं किंवा फूल बॉडीचो विचार जावं तो करूनच तुमकां 7 मेक लोकसभा वेंचणुके वेळार मतदान करपाचें आसा. तुमी हांगा पळोवपाक शकतात बूट पॉलिश करतात आनी बूट बरे सामके शायन दितात. बरेचशे राजकारणी म्हाका दिसता पेडण्या येतगीर हांगा येतले आनीक निवडून येतगीरय हांगा येतले, कारण लोकसभेक वचपाचें जालें किंवा विधानसभेक वचपाचें जालें. आमी आतां लोकसभेचें उलयता म्हणजे लोकसभेचेंच उलोवया. लोकसभेक जाका वचपाक जाय ताका सूटबूट घालून वचपाक जाय किंवा बूट तर सामके चकचकीत घालून वचपाक जाय. आनीक हे चकचकीत बूट पेडणेकाराचो खंयच्या वयच्यान कौल दितात.
किंवा विचार करपाक लायतात हे आमी पळोवया. पात्रांव, लोकसभा इलेक्शन सामकें तोंडार पावलां. कितें दिसता तुमकां? तुमी आतां बरी सामकी चकचकीत ह्या बुटांक जी शायन दितात, ही शायन लोकसभा इलेक्शनाकय पेडणेकार दितले? हय दितले. कोणाचे वडच्यान दितले? बदल. बदल. बदल म्हणजे तुम्ही म्हणटात की ह्या फाटी आमकां कितें तरी बदल जाय, दुसरो कोण तरी खासदार लोकसभेक गेल्लो जाय. तो दुसरो खासदार कोण आसपाक जाय? आमी जेन्ना आज भाऊ म्हणटा, तुमी म्हणटा भाऊ नाका, तर दुसरो खासदार कोण? मनोज परब काय भाई खलप? भाई खलप. कित्याक दिसता तुमकां की बदल जाय आनी भाई खलप जाय? ताची कितें तरी कारणां आसतलीं? कारणां खूब आहात, पण उलोवपाक म्हाजे कडेन सद्या टायम ना. कळ्ळें तुका? उलोवपाक ताजे कडेन टायम ना, पूण ताणें कमी वेळा भितर आपल्यालें मत कितें आसा तें सगळें सांगिल्लें आसा. तुमकां कितें दिसता, वयर पळोवन हांगा बदल जातलो काय हांगचो बदल वयरय बदल घडयतलो? बदल जातलो इतलें सांगता. बदलच जातलो, ते मागीर कळटलें खंय जालो आनी कसो जालो तो. ही जी पळय चकचकीत शायन येता ती उत्तरेंतल्यान बदलाची शायन काय हें आमकां 4 जुनाक कळटलें. 7 मेक गोंय मतदान करता आनी 4 जुनाक येतलो निकाल. तेन्ना कळटलें की शायन चकचकीत कोणाक आयिल्ली आसा. पेडणे येतकीर न्ही एक गजाल सामकी बरी दिसता. एक दुकान सोडून दुसऱ्या दुकानाचेर बऱ्यो बऱ्यो बर्फी, मसूर पाक, चिप्सां, लाडू, जिलब्यो आनीक आसूं चड रूच दिवपा नाका. मागीर तुमीच मागीर बोळा कितें आसा? पाव आहात म्हणटा आमचे. पाव ब्रेड. पाव सामके फामाद न्ही पेडणेचे? फामाद आमचे मराठ्यांचे पाव फामाद. सामके फामाद. मराठ्याचे पाव फामाद सामके फूल पेडण्या. पूण आतां जेन्ना आमी पेडण्यान बघतय, खुबशे लोक सांगतय की अशें जातलें आहा, तशें जातलें आहा. तुमकां कितें दिसता खंयच्या वडच्यान निकाल येवपाचो आहा? आतां 7 मेक आमी गोंयकार मतदान करता. सावथाक करता, नॉर्थाकय करतात. नॉर्थाक तुमकां कितें दिसता एज अ पेडणेकार? पेडणेचो आवाज कितें आसा? पेडण्याचो म्हणजे आवाज आतां कसो, कोण ह्या करता तेकाच ह्या करूंक जाय. हें करता ताका हें करपा जाय म्हणल्यार कितें करपा जाय? कोण आतां हें काय म्हणटा विकास करता तेकाच हें करूंक जाय न्हू. आतां तो विकास कोण करता ते आतां पळोवंक जाय न्हू. आतां ह्या इतके वर्सां आमी मतदान करतो. आतां ते फुडें आतां ते कोण मतदान हें करता ते लोकांनी विचार करून हें मतदान करूंक जाय. विकास म्हणजे कसलो विकास? आतां सगळं आतां पेडण्यान सुद्दां आमच्या काय ह्या ना. आतां एअरपोर्ट बीन सगळं आहा, ते सगळं हें जावंक जाय. पेडण्या बाजारपेठेन सुद्दां येता सगळं आसा. पूण सगळे म्हणटा पेडणेकार खूब नशीबवान. आयुष हॉस्पिटल भावून हाडलें, त्या वडच्यान मोपा एअरपोर्ट BJP सरकारान हाडलो. ह्या वडच्यान खुबशे सौंदर्यीकरणाचें काम चल्लां. हायवे आज जर तर पेडणेच्यान पणजे जर वतलो जाल्यार अर्दवर सुद्दां लागना. तुमकां दिसना की हो विकास मतदाना वेळार गरजेक पडटलो काय ना? आपलो स्वताचो विकास जालो ना, आपलें खंय तरी काम जालें ना म्हणून लोक अगेन्स्ट मतदान करतले? लोक आतां आपलें काम जावंक ना म्हणून अगेन्स्ट मतदान करता. लोकांक सगळेच बेकार आहात न्हू, घरान वचत ते भुरगे बेकार. तेका लागून लोक. पूण असो इतलो डेव्हलपमेंट आसतना कित्याक दिसता तुमकां? कितें कारण लोक बेकार? बेकार म्हणजे आतां सगळे भायलेच जाल्लेले आहात लोक. इल्ले वचत ते सगळे वयलेच लोक येवन भरतात. पेडणेकारांक हेच ना कोणाक अशें. किंमत ना म्हणटा तुमी? आनी किंमत येतली जाल्यार बदल घडपाक जाय. बदल घडपाक जायो असो आमच्या हिसपान. तर किंमत येतली जाल्यार बदल घडपाक जाय. पूण बदल खंयच्या वडच्यान घडटलो तेंय बी आमकां पळोवपाक जाय. तशें हांव परतून म्हणटा, आज पेडण्या बरेचशे लोक मेळ्ळे आनी परतून एकदां 50-50 म्हणटा आसतना 60-40 हें म्हाका दिसता कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा सद्याक ह्या आयच्या गोवा टॉक्साच्या एपिसोडा भितर. पात्रांव, थँक्यू व्हेरी मच आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां वोटिंगा खातीर. कारण 7 मेक गोंय मतदान करता आनी 4 जुनाक रिजल्ट येतलो. 7 मेक उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय मतदान करता आसतना अशेच तरेचे विचार करूनच मतदान करून खंयच्या खासदारांक लोकसभेक धाडटले हें जाणून घेवपाची उमेद सगळ्याकच वाडिल्ली आसा. एक उमळशीक सगळ्याचीच वाडिल्ली आसा. पळोवया आनी पळयत रावात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. काकी, कशें आसा तूं? बरें आसा. कित्याक म्हणजे लोकसभा इलेक्शन न्ही गे म्हणटकीर आमकां तुमी कितें उलयता? तुमचे विचार कितें जाणून घेवपा नाका? हांव मातसो पेडणेकाराची भाशा तशी मातशें उलयता. आमी दक्षिणेची न्ही, आमकां कितें आसा सावड्डेची मडगांवची भास, दक्षिणची भास ताची संवय जाल्ली आसा. आमकां पेडणेकाराची भाशा तितली जमना. पूण म्हाका एक सांग, कशें आंबे? आंबे 150 रुपया डझन, मोठे 800 150 रुपया डझन. बरें सवाय मगे ते 800 900. मानकुराद ना, मानकुराद 1,500 2,000. म्हणजे मानकुरादा 1 0 एक्स्ट्रा लागता, 1 0. बरें, म्हाका एक सांग, आतां लोकसभा 7 मेक मतदान करपाक गोंयकार भायर सरपाचो आसा, करतले मगे मतदान? आमची कसली कामां केली?
कोणी केलं ना कामां? कोणी कसली कामां केली म्हाका 6 आता कसली कामां केली ती म्हाका कशें? आय 6 आणि 6 वर्सां एक माझे कोणी काम केले हा मी हांगा रस्त्यार बसून पोट भरता एक कसले काम केले वोटिंग असले काय रस्तो माझो धरयतात वाट पण माझे कोणी काम केले ना गरीबाचे काम करतात आसताल्याक दितात श्रीमंताक दितात त्याचा घर बिल्डिंग आहा त्याका रिपेरिंग पैसे आणि माझा नळ्याचा पट्टा त्याका म्हाका काय ना कोण दिसता तुमकां जबाबदार? आता जबाबदार म्हाका खंय कळटा मी लायते आखाणो म्हाका तसले काय कळना ना पूण कोणी तरी निवडून इल्ल्यान काही करूंक जाय न्हू कोणाचे काय बरोबर बरोबर कामा पुरते मागीर ते इले आंगार काय तरान घेतला आनी नाचोंक लागले बरोबर बरोबर हय ना म्हाका भेण्या पळयतकीर मातशी कितें जालें कोणाची तरी याद जाली आनीक कितें आसता भेणो म्हणटा तो खंय आमच्या राजकारणांतलो एक असो हे प्रकार म्हणजे एक अशी भाजी ती खंय कितें करता खूब जाणां खंय त्या पद्दतीन विचार करपाक खंय फोर्स करता. तुमकां कितें दिसता भेण्याचें सोडया आंब्याचें सोडया तुमकां कितें दिसता श्रीपाद भाऊ परतो निवडून येतलो लोकसभेक? म्हाका कळना रे तशें तशें कळना सांगपाक तसले कळना ना ते म्हाज्यान कांयच सांगूंक काकी सामकी पावरफूल रागार आसा तो राग कोणाचेर आसा तो तेणी दाखयलो पूण ती म्हणटा आपल्याक तशें कोण कोणाचेर रागार आसा तें मात सांगपाक नाका. तशेंच आतां दिसान येयले न्हू म्हाका आमचे कसले गरीबाचे कामच ना मरे म्हाका आतां 6 आणि 6 वर्सां जालीं जाल्यार कसले म्हाजे कोणी कामच करूंक ना. ए तुम्ही कोणूय निवडून येया रे कोणूय निवडून येया मातशी गरीबाची कामां करात गरीबाची करता आसतना आमचीय मातशी कामां करात कोणूय निवडून येया हांव तुमकां 100% गॅरंटी दिता की काकी तुमकां मतदान करतली सगळ्यांक मतदान करतली पूण मातशें तिजेंय काम करात तिचे बरोबर म्हजेंय काम करात करतले आतां सांग ताणें. काकी थँक्यू आनीक खऱ्यांनीच तुमची कामां बेगीन पूर्ण जावं आनी बेगीन तुमचे सगळे आंबे भाज्यो सगळ्यो खोपू आनीक तुमचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसूं. देव बरें करूं. काकी तिणें आंबे भेणे दवरल्यात तुवें हांगा खूब कितें कितें दवरलां म्हणजे म्हाका अशें दिसता की लोकसभा वर्सीस विधानसभा लोकसभेक जशें पळय दोनूच उमेदवार आसतात आनी विधानसभेक खूब जाण आसतात पूण आमी सद्याक लोकसभेचेरच उलयतात. हे कितें कसल्यो मिरसांगो ह्यो? गांवठी मिरसांगो म्हणजे लोकसभेक कितें तरी गांवठी मिरसांगो कोणा दोळ्या बिळ्यात तोपपाचो विचार चल्ला काय कितें? गांवठी मिरसांगो कोणें व्हरता न्हू गांवठी मिरसांगो कित्याक बऱ्या पडटात? गांवठी मातश्यो बऱ्यो पडटा न्हू ते म्हणून गांवठी मिरसांगो तीख आसता काय गोड हें मात म्हाका खबर ना पूण काकी लोकसभा इलेक्शन 7 मेक गोंय मतदान करता उत्तर गोंय दक्षिण गोंय दोनूय मतदान करतात. उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद भाऊ रमाकांत बाई खलप आनी मनोज परब ताचे बरोबर बाकीचे थोडे इंडिपेंडंट्स आसात हे उबे राविल्ले आसात. कितें दिसता तुमकां हे तिगूय येतले काय कोण इंडिपेंडंट निवडून येतलो? कशें सांगूंक शकता आमच्यान सांगूंक शकता न्हू आमी. पूण तुका कितें दिसता पेडणेकार आज खंयचे वटच्यान विचार करता? ते आमकां कळना दुसऱ्याचे सांगूंक शकना आमी. तुमकां कितें दिसता दुसऱ्यान नाका म्हाका तुमचें सांगा. आमचें कितें सांगो बदल जाय काय तोच परत जाय? तशें आदींच सांगूंक शकना काय. तिणी सिक्रेट दवरल्या ती म्हणटा आदींच आपूण पयलीं सांगपाक शकना बदलूय जावपाक शकता आनीक तोच परतो येवपाक शकता. आमी कितें हांगा इतले वताक मारया कारण ताणें ऑलरेडी विचार केला आमी आमचोय विचार करया. काकी गांवठी मिरसांगो पळोवन खूब बरें दिसलें. गांवठी मिरसांगो कोणाकय जर जाय पेडणे काकी मारया घेवन व्हरात कारण ह्यो मिरसांगो खूब बऱ्यो आनी त्यो तुमकांय बऱ्याक पडटल्यो आनी जर तुमकां कोणी तुमच्या वाटेक येता जाल्यार तांकांय तांच्या दोळ्यांक तुपपाक बऱ्याक पडटल्यो. मुद्दम तोपनाकात म्हजेर येतलें पूण गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता राजकारणाचेरूय उलयता आनी अशे बाकीच्या सगळ्या गजालीचेरूय उलयता. देव बरें करूं सगळ्यांक. आज पेडणे बाजारांत बोवाळ पडला. साईदत्त कामत आयला गोवा टॉक्साचो एपिसोड आज पेडण्या आनी एकामेकाक सगळे विचारतात खास करून बायलो काय उलयली गे काय उलयली आमकां पेडणेची भाशा चड कळना पूण पेडणेकार लोक खरेंच खूब बरे मायेन आनीक सामके म्हणजे अशें म्हणजे कर्तुत्वान आनीक माये मोगाचे लोक सामके अशे कारण तूं वच तांच्या बऱ्याक ते तुका बरें करतले आनी तितलीच पोटांतली तिडकूय भायर काडटले पूण कोणाच्या अगेन्स्ट केन्नाय उलोवचें ना. आनीक आज आमी जेन्ना फुलां पळयतात हो हार खंयच्या देवाचेर चडटलो काय खंयच्या खासदाराचेर निवडून येतकीर चडटलो इतले बेगीन न्ही पूण तातूंतलोच एक खंयचो तरी त्याच झाडाचें तें फूल आनी त्याच फुलाची पाकळी अशें धरून आमी मुखार या. मॅडम कितें दिसता तुमकां लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां लोक खूब फुलां व्हरपाक येतात अशें पान विडो बाकीच्यो फातयो व्हरपाक येतात कितें उलयता लोक? काय नाही सहज बऱ्यापैकी घेऊन जातात ते आमच्या कडसून.
बऱ्यापैकी घेवन वता पूण भाऊ येतलो काय भाई येतलो श्रीपाद भाऊ येतलो काय रमाकांत भाई येतलो हे कोण उलयना तुमकां कितें दिसता पेडणेकार खंयचे वटेच्यान विचार करता जे कोण बरे आसा ते दिल्या बरे ना कोण बरो आसा मी अडसलं नाही असं त्याच्यामुळे म्हाका अडसलं जास्त माहिती नाही तिका तसले जास्त म्हायती नाही पूण ती ओके पूण पेडणेच्या लोकांचो विचार करता आसतना अशा फुलकारांचो विचार करपाची खूब गरज आसा. आज भाजीकार जावनी फुलकार जावनी ते खासदाराक आनी मंत्र्याक तशेंच आमदाराक उलो करतात की कोण तरी येवन आमची मदत करात. आमचो धंदो आमचें काम आज खूब स्लो चलता, पोट आमचें सारकें वेवस्थीत चलना. ताजे खातीर लोकां कडेन उलो आसा की तुमी येवन अशे जे कोण हांगाचे स्थानीक फुलकार भाजीकार आसात तांचे कडल्यानच खरेदी करची. गोंयकारांक तुमी जाता तितलें गिरायक घालचें आनी त्याच बरोबर जे कोण खासदार जातले किंवा खासदार आसात किंवा जे कोण मंत्री आमदार आसात तांकांय उलो आसा की तुमी एक फावटी तरी अशा लोकांचे मनांतलें समजून घेवचें आनी तांकां आदार करचो. कारण गोंय उलयता आसतना गोंय हेंय उलयता, एकच बाजून विचार करून जायना, आमकां दुसऱ्या बाजूनय विचार करपाची गरज आसा आनी सगळ्यांचें बरें जातलें त्याच पद्दतीन विचार करून तसोच विचार करून त्याच प्रमाणे हे गोंय फुडें व्हरपाची गरज आसा. देव बरें करूं. तर पेडण्या बाजाराक भोंवता आसतना आमी खंय पावत म्हूण नेम ना आनी कसोच भोंवता हांव पावलो ह्या भाऊ म्हऱ्याक. भाऊ मातशें वयर पळोवया, बरें दिसता न्ही, चक्क दिसता, सुंदर दिसता, सामकें क्लीन, सामकें क्लीन. अशेंच क्लीन हे राजकारणांत सुद्दां क्लीनता आसा ना म्हणून तुमकां हांवें वयर पळोवया म्हणलें, कारण वयर कोण येता हो एक प्रश्न आसा. कितें दिसता तुमकां, मोदी येता काय राहुल गांधी येता? अरे म्हाका दिसता खरें ह्या तेंपर आतां पयली 2 फावट येयला, हो तिसरी फावट मोदीचीच आसा. एक बार म्हणटे मोदी की सरकार, हो मोदी सरकार येयल्या उपरांत आणखी सुद्दां हेसून उदरगत जातली अशें म्हाका जाल्यार दिसता. केल्या पयलींच्या सरकारान उदरगत अशी कांय करूं ना, पण केल्या थोडी, पण ती उदरगत अशी दिसांक ना. पण आतां मोदीन जी उदरगत केल्या ती हर गांवांत हर हेतून म्हणटा तशी शहरांत सगळ्या कडेन उदरगत जाल्लेली आसा. आयज पेडण्यान आयुष हॉस्पिटल जाला, आज पेडण्यान एअरपोर्ट जाला, आज पेडण्यान रेल्वे स्टेशनान त्याची व्हडली म्हणटा ती ट्रेन इलेक्ट्रीक ट्रेन हाडल्या, ही सुद्दां मोदीच्या सरकारानच हाडलेली आसा. आनी असोच उदरगत फुडें जावची त्याच्या साठी एक नंबरचो मोदी आनी मोदी सरकारच जावचो अशी आमकां इच्छा आसा. आनी दुसरी गोष्ट म्हटल्यार प्रवीण आर्लेकर पेडण्याचो आमचो आमदार, त्या पेडण्याच्या आमदारान सुद्दां बरी उदरगत करपाची तयारी केल्या, पण ताका बरें मातशें शिक्षण मातशें कमी असल्या कारणान कितें. कसलें शिक्षण कमी आसा म्हणटा तुमी? शिक्षण म्हणटा तें 2 तरेचें आसता, एक पुस्तकांतलें शिक्षण आनी दुसरें म्हणजे सगळें सामान्य ज्ञान. आता तुम्ही खंयचें शिक्षण म्हणटा? ताका शिक्षण कमी आसा पण तेचे डोके मातशे बरे आसा, डोके चलयता आनी तो काम करून घेता. शिक्षणा कडेन अशें 2 गोश्टी आसा. काम करता म्हणटा तुमी? काम करता, पण ते काम करता त्याच प्रमाणे कितें आसा, प्रमोद सावंतान सुद्दां आज प्रमाणे उदरगत केल्या की ना, ते त्याच्या छत्रा खाली बाकीचे आमदार आसा तेंच्यांनी सुद्दां उदरगत करून घेतल्या. तिसरें म्हणजे आसा नरेंद्र मोदी हो आज देशाचो पंतप्रधान आसा. नरेंद्र मोदी देशाचो पंतप्रधान असल्या कारणान सगळ्या कडेन सगळ्याक तेचो आशिर्वाद, सगळ्या आमदारांक तेचो आशिर्वाद, जे BJP आमदार आहा न्ही तांकां तेचो आशिर्वाद असल्या कारणान आज उदरगत जाल्लेली आसा. हेच्या फुडें जावपाची. आनी आज पर्यंत म्हणटा हांव कितें म्हणटा कितें, आज 300 जे म्हणटा की ना, 300 म्हणटा हांव म्हणटा 350 येतले, 400 येवचेना म्हणटा. 400 सुद्दां जावं शकता. कित्याक जे आसा तेंचे बरें अबकी बार 400 पार, ओपोजिशन म्हणटा अबकी बार फुस्को फार. तुमकां कितें दिसता? अबकी बार फुस्को फार म्हणटा की ना ते सत्य जातलें न्ही. फुस्को फार सत्य जातलो काय 400 पार सत्य जातलें? 400 पार करतलोच तो, कळ्ळें? तो त्यातून दुबावच ना, कळ्ळें? हो मोदी सरकाराचे उलोवप जे आसा की ना ती सगळ्यांक सारकें शांतीकाय दिवपाची काम तेजे कडेन आसा. बरें, आमी मोदी सरकाराचे म्हणटा, तुमी मोदीन आयुष हॉस्पिटल हाडलें म्हणलें, पेडणे विकास केलो म्हणलो, स्थानीक आमदारांनी कामां केलें म्हणली, पूण लोकसभेचें जें पळय इलेक्शन आसा तें लोकसभेचें इलेक्शन खासदार वेंचून काडपाचें. तुमकां खबर आसा कोण कोण उबे रावल्या ह्या फावटी लोकसभेच्या इलेक्शनाक उत्तरेंतल्यान? पेडण्या ह्या मतदार सुंदर खलोब रावलेलो आसा आनी श्रीपाद नायक, आनी एक रावला तो आमचो आरजीचो मनोज परब. आरजीचो आसा तो काय ताका तुमी किंमत दिना अशें? तो आरजीचो आसा म्हणजे तोय रावलाच न्ही उबो? तो रावलाच, पण तातूंत कितें आसा, श्रीपाद नायकान आतां 3री फावट 4थी फावट येता काय आसता तो, 5वी फावट जाता तो, आनी 5वी फावट येयला आज ताका 25 वर्सां तो कांय तरी उदरगत करता. पूण तुमकां दिसता की
मोदी येतलो जाल्यार श्रीपाद भाऊच जाय, कित्याक लोक अशें म्हणटात की बदल जाय. ना बदल अशें ना. मोदी येयल्यानंतर त्याचो आशिर्वाद श्रीपाद नायकाक आसत न्ही, म्हणून मोदी बरोबर श्रीपाद नाथ जाय. म्हणजे आमच्या गणपती बरोबर जसो हुनीर असता तसो त्याच्या बरोबर तो जावोच. श्रीपाद भाऊ हुनीर केलो मोदीलो पळोवया आनी कोणाक कितें करता तो म्हणजे सांगपाचें. पूण आतां तशें पळोवपाक गेल्यार पेडणेचे जे खुबशे अशे विशय आसात, पेडणेचे इश्यू आसात, लोक म्हणटात सगळे विशय पाड पडल्यात. तुमी म्हणटात उदरगत जाल्या. म्हणजे हे दोस्त तुमकां की ह्या सरकाराक हे कांयच हाजेर परिणाम जावचो ना? परत एक फावटी मोदी आनी श्रीपाद भाऊ येतलो डेफिनेट म्हणटा हांव येतलो म्हणजे येतलो आनी आतां तेचो दुबाव ना. आनी कितें अपेक्षा आसात तुमच्यो एज अ पेडणेकार? कितें अपेक्षा आसात की कितें जावचें म्हूण पेडण्याक? आनी आतां पेडण्यान म्हणजे अशें आनी कितें काय उरलेलें आहा तें तेंच्यांनी उदरगत करपाची. तेंच्या मनांत कितें दिसता कितें आनी कितें हांगासर बिझनेस येतलो ते बी हाडपाचे. भुरग्यांक सर्वीस कशी मेळपाची. त्या भुरग्यांक खूब जाण भुरगे म्हणटा तशे थोडे बेकार आसात, तांकां बी सर्विसी मेळपाच्यो. इतलेंच. कितें दिसता तुमकां बेकार आसा ते तांचे खातीर म्हणजे भुरग्यां खातीर काय सरकारा खातीर? सरकारा खातीर अशें म्हणटा. थोडे शिक्षणा वाचून आसा, थोडे आनी कितें पासून आसता न्ही. सरकार वचून बेकार आसतना म्हणा. थोडे सगळ्या ताका कितें जाय, तेजो नवो धंदो आहा मरे अशें म्हणणारे आसतात थोडे न्हू. हेच्या बद्दल थँक्यू. बरें, थँक्यू तुमकां. आनी भाऊ मदीं हातार पळयतालो ते भविश्य भावून सगळे सारके आपल्याले हातार पळोवन वेवस्थीत कितें तें आसा. पूण भाऊ एकट्याले भविश्य सांगून सगळे जाग्यार घालपाक शकना. हो भाऊ श्रीपाद भाऊले भविश्य जाग्यार घालतलो काय पेडणेकार दुसऱ्या बाजून वतात हें आमकां प्रत्येका कडेन अशें उलयतकीर कळटा. कितल्याक उगडटा तुमी? ह्याच टायमार दुकान उगडटा? अरे वा, सामकें बेस्ट मरे दुकान. कितें दिसता तुमकां? तुमी दुकान उगडलें, आतां खंयची सरकार येतलें, खंयची सरकार दुकान उगडटलें 2024च्या लोकसभा वेंचणूक जातकीर? आतां खंयचें सरकार म्हणून कशें कळटलें? आतां आसा न्हय BJP सरकार. हय, म्हणजे आसा BJP सरकार. पूण आतां BJP सरकार बदलतले काय तेच उरतलें? सगळे कोण बदलूंक तयार ना तेच करतात न्हय BJP लोक सगळे. नॉर्थाक कितें दिसता? श्रीपाद भाऊ, खलप, मनोज परब? दोना वाटेन BJP सरकार गोंयान. सगळे वटच्यान BJP सरकार. हां, इंडियन सगळे BJP सरकार आनी काय कोणाक दिवचेच ना चान्स. कोण BJP चान्स दिवचे ना काय लोक चान्स दिवचे ना? लोक चान्स दिवचे ना, BJP धाडटा. उगडा तुमी दुकान उगडा. कित्याक दुकान उगडटा म्हणजे भितर सरतकीर मागीर जर तर समजा जर तर थंय जर तर आसूं सोड, फुडल्यान उलोवपाक नाका. पूण भाऊन परत एक फावटी सांगला की लोक BJP चान्स दिता म्हणून. आतां पेडणेकार वेगळे वेगळे उलयतात. म्हाका दिसता टफ फायट पेडण्याक सामकी जावपाची आसा. कारण पेडणेचे लोक जे बगतय बोलतय ते सगळे सारके करून दाखवतय. म्हाका सारकी पेडणेची भाशा कळना. हांव सावड्डेचो, हांव खंय रावता म्हणजे हांव सदां गोंयकारच म्हूण सांगता रे खंय वता आसतना. पूण पेडणेचे लोक सामके बरे आनी हे पेडणेकार जशे मनान बरे तशें ते कौलय दितना बरे. आनी हे ते 7 तारखेक दाखयतले आनी 4 जुनाक आमकां तें कळटलें. भुर्र 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 करके जियो, फुर्र फुर्र करके पियो असो एक एडवर्टायज आशिल्लो पयलीं, कळ्ळें न्ही? आनीक तो हांवेंच तयार केल्लो. म्हणजे म्हाका कितें जाता, जेन्ना गरमी आसता आनी जेन्ना म्हाका उदक जाय पडटा पयलीं तेन्ना फुर्र फुर्र करके पियो अशें हांव म्हणटा. आनी मागीर अशी 2 व्हिलर अशी दिश्टी पडली की भुर भुर करके गुर्र. सोड, आमी ताजेर कांय नाका. हांव जायते अशें दिश्टी पडटा पूण दिसता तशें नासता. भाऊ दिसता तशें नासता म्हणटात. विकास दिसता पेडण्याक? विकास पेडण्यान दिसता. आनी कोणाचो विकास दिसता? मोदी सरकारचो विकास आसा अजून पर्यंत म्हाजें एक म्हणणें आहा. कित्याक आमच्या म्हाका जाल्यार कांयच दिसना तुमकां सांगपा म्हणल्यार. तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता चड करून आमच्या हरिजन समाजाक तेणी खुबसो आदार दिवचो आनी बऱ्यापैकी विकास करचो असो म्हाका एक दिसता. बाबा साहेबान जर काय घटनेन जर काय करून दवरला न्हू त्या घटने परिपुरतो म्हणजे म्हाजी सांगण्याची बुद्धी म्हणजे कितें की आमी बऱ्यापैकी आमचो विकास जावचो असो म्हाजो एक ध्येय आसा. आनी हेज्या फुडें सुद्दां मोदीन आमच्या सरकार लक्ष घालून समाजाक आमच्या हरिजन समाजाक लक्ष घालून खंय तरी बरी नोकर चाकरी भुरग्यांक सर्वीस दिवची आनी विकास बरो करचो असो म्हाजो एक मत आसा. असो मोदी सरकार जर केला न्हू जाल्यार बाबा साहेबाचो काय तरी ध्येय आसा असो आमकां समजून येतलो आनी बऱ्यापैकी आमकां साथ दिवची. इतके म्हाजें उलोवन जय भीम जय भारत असं म्हणटा हांव. तुमी केन्नाय मोदीक मेळ्या? ना, मेळोंक ना, संपर्क जावंक ना आमचो. पण आयकून बातमी सगळं उलाप चलाप जाल्लें आयकता आमी मोदीचें आयकता. बरें, पूण तुमी जेन्ना म्हणटात की मोदीन विकास केला, काँग्रेसीन कांयच केलें ना म्हणटा तुमी? काँग्रेसीन केला, हेज्या पयलीं केला. ना म्हणना आमी काँग्रेसीन म्हणून आमी खंय तरी आसले. पण आतां खंय तरी आसा, ना म्हणना. पण
काँग्रेस पासून आमकां मातसो खंय तरी सपोर्ट आसलो आशिल्लो आतां ना आसा असं म्हणणं आसा आसा ना आसा आसूं भाऊ म्हणटा BJP बरी काँग्रेसीचो सपोर्ट आसा सारकें बरें आमी आतां BJP काँग्रेस उलयता आसतना उत्तरेंतल्यान भाऊ काय भाई भाऊ भाऊ भाई न्ही म्हणटा तुमी आतां पळय कित्याक आमकां दोनूय जाय सरकार आमी खंयच्या हेच्या सरकाराक विरोध आमचो ना दोन्ही सरकार जाय हांवूय तेच म्हणटा काँग्रेस आनी BJP एक कडेन आनी सरकार करात हरशीं म्हूण कितें जाल्लें आसा काँग्रेसीचेच ते BJP गेल्या म्हणटा न्ही म्हणजे BJP सरकार गेला तो काय मिक्स येवन करा रे म्हणजे कशें आसा काँग्रेस इन अलायन्स विथ BJP दोन्ही सरकार जाय अशें म्हणटा तुमी न्ही दोन्ही सरकार जाय हय वालोर तुमकां ना म्हाकाय दोनूय सरकार जाय कित्याक आमकां सगळेंच बरें आमी न्यूट्रल मनीस पूण भाऊ येता म्हणटा तुमी नॉर्थ गोवा काय भाई येतलो भाई येतलो भाई येतलो भाई म्हणजे ॲडवोकेट रमाकांत खलप आनी भाऊ म्हणजे श्रीपाद नायक आतां कोण येतलो श्रीपाद नायकच येतलो नांव सांगतकीर कळ्ळें कारण तांकां हय ते कन्फ्यूज जाले म्हणून हांवें तांकां परत प्रश्न केलो कारण श्रीपाद नायकाक लोक जरी भाऊ म्हणटात ते म्हणटात श्रीपाद नायक म्हणल्यार आपल्याक भाई म्हणून ताणें म्हणलो भाई येतलो बाकीचे लोक म्हणटा भाई येतले खलप येतलो भाऊ म्हणटा भाऊ येतलो पूण पेडणेकार खरो विचार कितें करतात होच तो विचार काय आनी कितें तांचे मनां आसा होय बी एक प्रश्न आमच्या मुखार आसा पेडण्या गरमी पळय इतली वाडली न्ही म्हणजे गोंयभर गरमी आसाच देशाकय आसात इलेक्शनाची गरमी उलयना खरी गरमी सामकें तापमान टेम्परेचर वाडला आनी त्या टेम्परेचरान म्हगेलो मोबायल खालो म्हणजे म्हगे मोबायलाची बॅटरी गेली आतां चार्जर काय हांवें हाडलो ना चार्जर हाडपाक विसरलो म्हणून म्हणलें खंयचे मोबायलाचें शॉप मेळटा जाल्यार थंय भितर घुसया आनी ताजे कडेन दिवया चार्जिंगा लावपाक तर तो म्हाका सांगता चार्जिंगा खंय लाय पूण खंय तूं खंय असो भोंवतालो न्ही आपल्या मात खंय काय प्रश्न विचारनाका कित्याक ताणें पळयला रे हांवें म्हणलें हांव म्हणटा तुका हरशीं प्रश्न विचारपा नाशिल्लो पूण आतां तुवें तशें म्हणलें म्हणटकीर प्रश्न विचारता पात्रांव कितें म्हणटा तुमी कशें वारें आसा लोकसभेचे सद्याक पेडण्या पेडण्यान मिक्स आहा गरमी मिक्स कितें भाजी ना मिक्स सगळे हेचे पक्षांचे राजकारण चल्ला पूण मिक्स राजकारण चल्लां म्हणटा तेन्ना भाऊ भाई आनी एकलो फुटबॉल आसा म्हणजे श्रीपाद भाऊ वेसीस ॲडवोकेट रमाकांत खलप वेसीस मनोज परब अशी त्रिकोणी फायट आनी थोडे इंडिपेंडन्स आसा कितें दिसता तुमकां कोण निवडून येवपा जाय बरी कामां जातलो जाल्यार खास करून पेडणेचो विकास जातलो जाल्यार तशें हांव ओपनली सांगूंक शकना की हांव बिकॉज ओपनली सांगपाक शकना तो कॅमेरा बंद करतकीर म्हाका सांगतलो हांव मागीर तुमकां सांगता पूण आतां तो सांगता रे सांगतलो कोणूय येवं पण पेडण्याच्या हेच्या खातीर सगळ्यांनी कोण जो येतलो तेणे बरें काम करपाक जाय सगळे लोकलांका बरो सपोर्ट मेळपाक जाय कोण जो बेरोजगार आसा तांकां सगळ्यांका बरें कामां मेळपाक जाय कोण वेवसायीक आहा तांकां मातसो वेवसायान बरो हे जावंक जाय फुडें सरपाक उदरगत जावपाक जाय वेवसायाची कित्याक आतां सद्या दिसान दीस आमचो बिझनेस म्हणटा तसो पयलीं सारको ना कितें रिजन आसा कितें कारण आसा तेच्या खातीर तुमी म्हणटा की बिझनेस पयलीं सारको उरिल्लो ना म्हणजे फाटल्या वर्सांनी जर आमी 4 वर्सां पयलीं पळयतले तेन्ना म्हणटाले कोविडा खातीर कोविड गेलो बिझनेस सगळे सुरळीत जालें आतां सगळे लोक परत आपल्याली सगळी बरी वेवस्थीत लायफस्टायल मेंटेन करतात अशें आसतना तुमकां कितें दिसता कितें तें कारण जाच्या खातीर खुबशे लोक आपले बिझनेस चलना म्हणटात पेडण्याच्या खातीर सांगपाचें म्हटल्यार पेडण्या आतां बरेचशे वेवसाय लगभग बंद जाल्ले आसात म्हणजे रेती वेवसाय हो मेन आसलो पेडण्या मागीर खाण उद्योग म्हणपाचो चिरेखण बी ते सद्या लगभग ऑलमोस्ट बंद जाल्ले आसा थोड्या फार प्रमाणात खंय तरी चिरेखणी चालू आसले आसा दिसता पण रेती वेवसाय पूर्णपणे ठप जाल्लो तेच्या खातीर हो आमच्या सारकेल्या बिझनेसमॅनांक तर म्हणजे बिझनेस जे वेवसायीक आसा छोटे छोटे तांकां बऱ्याच प्रमाणात मार बसलेलो आसा आनी कितें दिसता तुमकां केंद्राक कशें कितें म्हणजे आज आमी केंद्राक परत पळयता आसतना एका वटेच्यान आसा BJP म्हणजे मोदी सरकार दुसरे वटेच्यान आसा राहुल गांधी किंवा अरविंद केजरीवाल कारण तांचे आसा इंडिया अलायन्स कितें दिसता हांगा जो कोण येता ताजेच सरकार जावपाक जाय काय जो कोण सरकार वयर करतलो ताजोच हांगा कॅन्डिडेट निवडून येवपाक जाय काय मिक्स कितें जाल्यार चलता आनी वयर तुमकां कोण जाय वयर आमकां खरें सांगपाचें म्हटल्यार BJP आसा ते हितूनच जाय पण तेंच्यांनी थोडे आपल्या हितून बदलय करूंक जाय थोडेशे जे उद्योगा खातीर जे आसा म्हणजे आमच्या हितून सांगपाचें म्हटल्यार आमचो बरोचसो बिझनेस हो ऑनलायना खातीर ठप्पच जालो आसा
ऑनलायन मार्केटिंगा खातीर ते खातीर म्हणजे वयर तेंच्यांनी आपल्या हेतून थोडेशे बदल करूंक जाय. थोडेशे ऑफलायना खातीर जे लघु उद्योग बी आसा किंवा आमच्या सारके जे उद्योग आसा तांकां मातसो तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आतां सकयल सांगपाचें म्हटल्यार तर खंयची येयले तरी तेंच्यांनी आपलें काम बऱ्या हेतूर केलें जाल्यार तेतूर सपोर्ट मेळटलोच न्हू. तुमचे पर्सनल इश्यूज हे सगळे काय अशे लोक तुमचे फ्रेंड्स किंवा तुमचे फॅमिली आसा पेडण्यां तेय हेच उलयता? ना ना, आमचे जे फ्रेंड्स आसा किंवा आमचे जे फॅमिली आसा तेचेर आमचे अशी चर्चा जाताच केन्ना. तर तुम्ही पळयलां आसतलें तांचे फ्रेंड्स फॅमिली भितर चर्चा जाता आनी अशीच चर्चा जावप खूब गरजेची. कारण चर्चा जाता तेन्ना लोक जागृत जाता, लोकांक कळटा कितें चल्लां आनी मतदार जो आसा तो हुशार जाता आनी हो हुशार मतदार मतदान करता आसतना वेवस्थीत चिंतून विचार करूनच मतदान करता. म्हणून तर आमी म्हणटात गोवा टॉक्स, कारण गोंय अशेंच उलयता. वचून येता बी काय ना, पयलीं उलय आनी मागीर चल. आयलो तूं आयलो पळय धांवता 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 पळय येता म्हणटा. कोण येता म्हणटा? तूं येता? मोदी येना? मोदी येना, आपूण येता खंय? पळय मरे असलें कितें नाका आशिल्लें, म्हणजे बरोबर येता गेलें. ताकाय वेळ जाता आनी वेळ जाता त्या मनशाक, ट्रेन चुकत्या मनशाक, विमान चुकत्या मनशाक हाडवप न्ही. पेडण्या बाजारांत भोंवता आसतना आमकां दिसलो विकास म्हणजे कोण? विकास नांवाचो एकलो मनीस, तो म्हजे म्हऱ्या आयलो. आपूण म्हणपा लागलो सगळें पळयता, तुमचें गोंयचें राजकारण पळयता, गोवा टॉक्स पळयता, तुजें नांव कितें रे? तर म्हणपा लागलो विकास. आतां हो विकास आसूं, तो विकास मागीर उलोवया त्या विकासाचेर. कशें आसा तुमी? बरें आसा? ती दोगांय इतली हुशार, कॅमेरा आनी म्हाका पळयतकीर दोगांय सामकी जप करून उठली, यो 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 म्हणपा लागले. कितें दिसता तुमकां राजकारणाचेर गोंयाक आनी देशाक बदल जाय दिसता? सगळ्यांत बदल म्हणजे आमकां फक्त मोदीच जावं, कारण मोदीक म्हणजे देशाची प्रचंड गरज आसा. मोदीक नाकारप म्हणजे आमी स्वताचे संबंध देशाचे प्रचंड नुकसान करून घेवप. कितें अशें म्हणटा तुमी मोदी जाय परत? मोदीन प्रचंड विकास केला, हो विकास काँग्रेस कडेन केन्ना 70 वर्षात जावंक ना. आतां हो विकास मोदीचो विकास म्हणटा तो उदळ विकास जो पळय म्हाका म्हजे म्हऱ्या आयलो न्ही, तो विकास नांवाचो भुरगो 15 वर्साचो. हय, तो विकास हे फ्रेंड सगळे कडेन विकास केला मोदी. आजे मोदी करता आनी ताका खरी सगळ्या लोकांची तळमळ आसा ताका देशाची. तो स्वताचे पळयत ना, देशाचेच पळयता. तो फक्त देशच व्हडलो जावचे ती सामके प्रामाणीक इच्छा तेची. हें कळटा न्हू, प्रत्येकाक कळटा तें. आमी ताका विनाकारण हें करता की विरोध, थोडे जाण ताका विनाकारण विरोध करून ताका. आनी तेणी देश इतकोसो फुडें येयला. आज आमी 5 देशात संपूर्ण जगात आमी 5व्या नंबर पावला आनी काँग्रेस टायमाक आमी लास्ट नंबराक आशिल्ले. आतां खंय पावला आनी अजुनूय फुडें वयता. म्हणजे पळय मरे प्रत्येक गोश्ट रस्ते जावना, एक एक गोश्ट कितलीसो म्हणजे ज्याची केन्ना कल्पनाच इंडियाच्या लोकांनी करूंक ना. इतकी तेणी विकास केल्लो आसा. आमी जेन्ना टीव्हीर बी सगळे कडेन पळयतात न्हू, तेणी सगळें म्हणजे सांगपाक म्हणजे. पूण आज पेडणेकार लोक म्हणटात की आमी दुखावल्यात, आमकां बदल जाय. अशें कित्याक ते थोडे लोक अशें कित्याक उलयतात? ना ना ना, बदल जाता तेंचो व्यक्तीगत आमी जाणा बदल ना. ते श्रीपाद भाऊचेर कदाचित नाराज आसता, पूण श्रीपादान म्हाज्या हिशोबान तेणी खूब विकास, खूब भला बिला. पेडणेकार नाराज आसा म्हणटा श्रीपाद भाऊ उडयता म्हणटा तुमी, काय श्रीपाद भाऊ येतलो आनी दुसरो? श्रीपादाक भाऊक विरोध खुबसो लोक आसा, तरी पूण म्हाका दिसता तो येतलोच, कारण मोदीक लागून येतो. आज मोदीक गरज, मोदीक एक मत जाय न्हय आमकां. मोदीक तुमकां कितें दिसता? श्रीपाद भाऊ? हय, श्रीपाद भाऊ एकूच जाय. मोदी जातले ना, मोदीजी खूब जाय न्ही. इतके तेणी हें करूंक ना रे. आतां हे लोक इतके ताच्या बद्दल कांयच करूंक ना रे. नोकरी तो कसो दितलो? नोकरी राज्य सरकार दितले न्हू, तरी तेणी जाता. म्हणजे तुम्ही राज्य सरकाराचेर राग काडलो? राज्य सरकार राग काडूंक ना, तेंच्यांनी राज्यान म्हणजे बरें केलें, तशें काय वायट करूं ना. पूण नोकऱ्यो तुमी श्रीपाद भाऊ कडेन मागूं नाका. तो श्रीपाद भाऊ दिल्लीक सुद्दां न्हू, थंय तो आपली कामां बारीक बारीक करता न्हू सगळें. आतां तेणें हॉस्पिटल बांदला आनी कितें हॉल कितकेशे तरी हॉल म्हाका आतां लिस्ट. हे खंय पेडण्या भितर म्हणटा तुमी? पेडण्या भितरय बांदला आनी सबंद आपल्या उत्तर गोंयांत तेणी संपूर्ण तेणें आपलो बरें तें खोला बिला बांद. आतां ते वैयक्तीक लोक तेजेर खूब. बरें, तुमी दोगूय हांव ताजेर येताच, पूण तुमी दोगूय हांगा तुमी वैयक्तीक हाजेर वयलो प्रश्न काडलो म्हणून तुमी दोगांय सिनियर सिटीजन्स अशें दिसता. आनीक सिनियर सिटीजन्स म्हणटा आसतना तुमकां सिनियर सिटीजनाक फायदो जाला मोदी सरकाराचो? तुमी बाकीचे सगळे जाता, पूण हो म्हाका फॅक्ट सांगात.
तो माझा वैयक्तिक म्हणजे सिनियर सिटीजन फायदो जाला की आम्ही वैयक्तिक आमचे पळयना आमकां देश जो फुडें व्हरता तो आमकां प्रधानमंत्री जावन तेच आमकां व्यक्ती जाय आमी आमचे स्वताचे पळयना आतां म्हणटा म्हागाय जाली म्हागाय जावं जाता तितक्यार पूण देश आनी फुडें येयलो न्हय म्हागाय प्रत्येक आसतना जाताच म्हागाय अब की बार 400 पार म्हणटा आसतना थोडे विरोधक म्हणटात की बीजेपी 400 पार मागीर पूण पेट्रोल पयलीं 400 पार जातले तुमी म्हणटा की पेट्रोल 400 पार जाल्यार चलता तरी सुद्दां मोदी जाय पेट्रोल कितकेंय म्हारग जालें तर देश फुडें व्हरता तो पेट्रोल जर म्हाग जाल्यार ताका कारण आनीक दुसरें आसतलें ताका मोदी करना तें कळ्ळें न्हू मोदी जनतेची खूब हें करता काळजी घेता लोकांनी कितें पडून पूण आमकां म्हाका जाल्यार ते कशेंच पडना न्हू सामकें खरें न्हू आतां इथे म्हागाय जाता ती मोदी कितें करूं शकता म्हागाय ती जातलीच न्हू आतां केन्ना सवाय आतां आमी म्हाका जेन्ना हांव स्कुटर घेतलेलें म्हाका आतां केन्ना तरी 40 वताले तेन्ना 15 रुपयान लिटर पेट्रोल मेळटालें आज 100 आतां सबंद मोदी आशिल्लो मोदी 14 येयला न्हू आनी तेन्ना इतके म्हारग जाले की आतां 80 तर जाले मागीर हे कोणी मोदीन केल्लें म्हणजे ती ऑटोमॅटिकली न्यू म्हागाय जायत आसता हेका कोण आवरूंक शकना म्हागाय जशें जशी वर्ष जाता वय जाता म्हागाय जाताच न्हू ती म्हागाय कोण कशें रोखतलो आतां तरी सुद्दां आपले भाशेन प्रयत्न करता मोदीन खूब प्रयत्न केला पूण काँग्रेस म्हणटा आपूण जर सत्तेर आयली जाल्यार पेट्रोल 35 रुपया कांयच करूं शकचे ना कोणाचे कडेन काय जावचे सुद्दां नवीन बंडल फोडटात ते 100% बंडल तुमचे सोयरे दायरे पेडण्या कोणी आसात किंवा जे पेडणेच्या भायर आसात ते कितें सांगता तुमकां आतां म्हाका तांचे सांगात तुमी तांकां सांगतात मोदी कित्याक येवपाक जाय तो काय ते तुमकां सांगता मोदी कित्याक येवपाक जायना तो अशें बी कितें आसा आमी तेच्या वांगडा चर्चा करीत ना लोक थोडे आसो पूण मोदीची गरज देशाक आसा ही 100% हांव जाल्यार देवा कडेन सुद्दां मागता की मोदीच येवचो म्हणून कित्याक मोदी पडोवंक जायना आमी सबंद देशाचें नुकसान करून बसतले अरे गरज आसा देशाची ती आनी असो भाग्य आमच्या सगळ्या लोकांचे भाग्य येण्यान की आमकां मोदी मेळ्ळो तर भाऊ म्हणटा आनी तशेंच ताई म्हणटा की मोदी आयलो आनीक आमचें भाग्य की मोदी आमकां मेळ्ळो पूण पेडणेकाराचे अशेय विचार आसात तशे विचार आसात हे भाऊचे तुमी आयकलां आसतलें पूण भाऊ वडच्यानच पेडण्या वता म्हणजे ते भाऊचे वडच्यान न्ही हे भाऊ जशें सांगलां त्याच वडच्यान पेडण्या वता काय आमकां उदळ त्या भाऊन सांगिल्लें त्या वडच्यान पेडण्या वता हें हांव तुमकां परत परत सांगता तशें आतां विचार पेडणेकार 7 तारखेक मतदान करता आसतना करतले आनी 4 तारखेक आमकां कळटलें पेडणे खंयच्या बाजून गेलाय कितें जाता गोंयकारांक न्ही एक सामकी मजा आसता आनी पेडणेकाराक तर तातूंत भितर पेडणेकार तर सामके हुशारच तेंगशे वेले गोंयचे लोक म्हणजे पेडणेच्यान गोंय सुरू जाता उत्तरे कडल्यान आनीक तेन्ना आमी अशे कॅमेरा बिमेरा घेवन आयले किंवा कोणी असो उलयता तो पळयलो आनीक फेस वळखीचो दिसलो की ते सगळे धांवून येतात म्हणजे अशें पळय हांगा सगळे फाटल्यान आसा पूण आमकां विचार करता आसतना सगळ्यांक विचार करूनच कितें कितें विचारचें पडटा आनी वेचून काडचें पडटा लोकांक पात्रांव इलेक्शन लागीं पावलां खबर आसा न्ही केन्ना इलेक्शन 7 मे 7 मे ताणें तुमकां विचारली कितली तारीख काय म्हणून 7 मे हांव सांगतलो ना सिनियर सिटीजन तो सिनियर सिटीजन जाल्यार हांव ताका सांगतलो हांव तेच्यावर त्या भाऊक मातशें खंय तरी कन्फ्यूज तुमी लक्षांत दवरात 7 मे कळ्ळें 7 मे आनी रिजल्ट केन्ना रिजल्ट रोखडोच आनी एक 5-6 दिसां भितर ना रिजल्ट 4 जुनाक आतां सांगलें हांवें आतां सांगला म्हणून हांव सांगता परत गोवा टॉक्स पळयात कोण सांगचो ना तुमकां रिजल्ट केन्ना बरें इलेक्शन मागीर रिजल्ट मागीर बरें रिजल्ट सोड आमी जो मेरेन मतदान करना तो मेरेन रिजल्ट पॉसिबल जावचो ना कितें दिसता तुमकां कशें वारें आसा पेडण्या वारें कमळ आणि ते कमळ हेणी जशें सांगलें तुका तें सारकें सांगलें जर आज कमळ नसले आनी येवचें नसलें जाल्यार हे जे तुका आतां गाडयो दिसतात आयुष हॉस्पिटल हेजे व्हडले श्रीपाद नायकान घातले हे नाच म्हणटात अरे आतां ज्यो गाडयो भोंवतात ते कोणाच्या जोर उरतात सगळे श्रीपाद नायकान जे सगळे वर्सून हे केले एअरपोर्ट परत ते आयुष हॉस्पिटल तेणी काम बरें केलें तो उत्तर आपल्या घरा कडेन रावन आमी उत्तर आमी सावथाचे न्हू आमी नॉर्थाचे आनी त्या सायडीन पल्लवी येता आनी हे सायडीन श्रीपाद नायकता हांव आतांच चॅलेंज मारता कोणा कडेन ते येता निवडाक हांव 100% तुम्ही राव बेश्टो तो उलयता म्हणून मोमा करनाका तो उलयता म्हणून मरा हांव मातसो मोदी येता कित्याक ना हांगा सद्या राव तुमी येया हांवूय मातसो राव एक मिनीट हांवूय मातसो मोदी जाता म्हणजे कितें हांव काँग्रेसूय न्ही आनी हांव बीजेपी न्ही हांव मोदी म्हणजे आमी मोदी आहाय बरें तुमकां कितें दिसता ताणें म्हणलां म्हणून मोमा करनाका पूण तुमचो फ्रँक तुमचो हे सांगता की ही जी प्रगती केली न्हू ते असलो पंतप्रधान कोणच जावचो पळय प्रगती विकास म्हणटात पळय न्ही ते कितें जाता जाणा
थोडे लोक विकास म्हणटात, थोडे लोक प्रगती म्हणटात. विकास आनी प्रगती दोगांय भावच भयण जावन पडल्या. लोकांक दिसता विकास आनी प्रगती म्हणल्यार मनशाचें नांव काय म्हणून. डेव्हलपमेंट कितें दिसता तुमकां? मोदी येता आतां. परत मोदी येता? मोदीक मेळ्ळा तुमी केन्नाय? ना तशें ना मेळ्ळा. हांव मेळ्ळा. तुमी मेळ्ळा? मेरशे मेळ्ळा. मेरशे मेळ्ळा? फावटी येयल्लो तेन्ना. पयली फावटी येता. बोलोतकर म्हणून तो अध्यक्ष आसलो आनी तेन्ना ताका हाडलेलो हांगा. तेन्ना आमी तेजे मिटिंगेक गेले पेडण्यां. रातभर रावले. म्हाजी सासू रावली, म्हाजी बाल रावली, हांव रावलो, आमी सगळे रावले. आमकां मोदी पळोवपाचो आसलो कहो काय कितें तो म्हणून. आनी तेन्ना मोदी येयलो. आमी चिंतलो ह्यो फुडें 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 प्रायम मिनिस्टर जातलो आनी व्हडलोच मनीस आनी खरोच जालो. खरोच जालो? हय खरोच. म्हणजे तुम्ही ताका पळयलो म्हणून तो प्रधानमंत्री जालो? आमी पळयलो तेचे विचार, तेचे हे पळयले. तेणी जे कितें कार्यक्रम तलाक 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 कायदो उडयलो काडून. एक जालो 370 कलम लायले ताका. सगळ्यांक तांकां एक रूल, आमकां एक रूल, काश्मीराक एक रूल, आमकां एक रूल. हे कितें? इंडिया इज माय कंट्री. ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर अँड सिस्टर एक्सेप्ट वन. कळ्ळें? सगळे एक्सपर्ट बायल सोडून. बायल सोडून बाकी मोठे हुशार मरे. कळ्ळें? तर हांव सांगपाचें इतलें, आयुष हॉस्पिटल घातलें तेणी. ना म्हटलें ना, हे आतां हेजे व्हडलें चलता. इतको स्टाफ वयता, इतको गाडयो वयतात, दिसाक कितके तरी लोक वयतात तपासपाक. आयुर्वेदाक वयतात लोक तपासपाक. कोणाक थंडी जाली वयतात, कोणाक ताप येयलो वयतात, हे बेश्टेच वयतात. मोदी लागून वता. बरें केलें. हय तेणी हे मोदीचेच सगळे. आमी आनी कितें नको. पूण तुमी श्रीपाद बाबूचेर काय उलयले ना चड? श्रीपाद नायक काय ना. श्रीपाद नायक थंड. श्रीपाद नायक असो मनीस आसा की ताका कंट्रोल आहा, तेचे कडेन कंट्रोल आहा. तसो कंट्रोल कोणा कडेन ना. पूण श्रीपाद त्याची गाडी हाडली. एक सांगता, खूब वर्सां पयलीं जी गाडी हाडली. पण तेणी सांगला तेंचे कडेन तुमी दादागिरी करूं नाका, तांकां हे करूं नाका. तांकां सगळे आमी भाव भाव कशे रावया. हे गोंय म्हणटा न्हू, ते सगळे आमी भाव 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 कशे रावता. पूण तकली सामकी शांत दवरल्या कितें म्हणटा तुमी? शांत थंड स्वभावाचो तो कोट म्हणटा. पूण थंड स्वभावाचो मनीस पेडणेकार म्हणटा आमकां काम करपी मनीस जाय म्हणटा. पेडणेकार हांव पेडणेकार. म्हाजें नांव विश्वास पुंडलीक पालयेकार. आय एम द 72 years old. 72 वर्साचो हांव तुका दिसता. मोदीजीन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास म्हणिल्ले तो अविश्वास आसतलो. हय हे रोड सगळे गेले, प्रोग्रेस केलो. तो कोणाक लागून जाला? केन्नाच जावन आसले प्रोग्रेस. पयशे हाडटा हांव नकळो कितें जातालें. आतां कशे सगळे पयशे रोड हे ते पळय कितें चल. पेडण्या पळय अशे गाडयो बस पयशे कितले वयतात ते. पूण बाबू आसगांवकार मदीं मदीं म्हणटा पेडणे विकास आपणे केला. तो कसो आतां केला? आतां येता तो राजा न्हू. आतां सद्या राजा कोण? तशें येला प्रवीण आल्लेकार. तो राजा जालो. कोण येता तो राजा? हा तो राजा जो खुर्चेर बसता तेका मार. आनी बाकी सगळे प्रजा. सगळे प्रजा. हांव राजकारणाचेर उलयता आसतना स्टेट इलेक्शनाचेर मागीर उलोवया. प्रवीण आल्लेकार, बाबू आसगांवकार ते मागीर उलोवया. बरे मनीस ते वायट म्हणना आमी तांकां. जेचे भाग्य आसता तेचे जाता. भाग्य जाय, तकदीर जाय, लाभ जाय, जीवन जाय, बरें रावंक जाय. तुमी म्हणटा म्हजी नशिबां आसल्यार हांवूय प्रधानमंत्री जावपाक शकता. ना कहो जावंक शकता. एक मनीस बरो व्हडलो. म्हाजे आतां कितके 14 जावपाक शकना. 14 सत्कार. आय एम वर्किंग द हेल्थ डिपार्टमेंट एज ए सोशल वर्कर. सादो मनीस मी. पूण म्हाका चिंतूंक ना म्हाजें कितें जालें तें. हांवें बरें केलें काय वाड केलें हांव नकळो. 14 म्हजे सत्कार जाले. 1 ऑक्टोबराक रवींद्र भवनान म्हजो सत्कार जाला. दिगंबर कामत आसलो तेन्ना. आनी उल्हास तुवें कर म्हणून नासलो. सुभाष फळदेसाय म्हणून आसलो. हो तो विश्वास पालयेकार. म्हाका बरोबर बसयलो. म्हाका हें करून केलें. म्हणजे कित्याक बेश्टो करूंक ना. बरें काम करता, बरें करता. कसा जाता तसो नरेंद्र मोदी काम बरें करता. 370 कलम काडून उडयलो. अयोध्या म्हणून ते सगळे भितूर आसले ते वयर काडले. देवूळ केलें तेणी. सगळ्यांक वाजया म्हणून लागलो. बरें रावचें. कोणा वाजया म्हणून सांगलें? नरेंद्र मोदीन सांगले सगळे म्हणजे बरे. तुम्ही घराघरात तुमच्या पणठेला राम मंदिराचे प्रतिष्ठापना कशी प्रतिष्ठाना, राम लल्लाचे प्रतिष्ठाना, अयोध्या केले काम खूप उरलेले आसा. ते जातले सगळे. पण अशी तेणी खंय सगळी देवस्थान केले. कोणाचेर अन्याय असो करूंक ना तेणी. म्हाका कितें जालें 4 वर्सां पयलीं आमी सगळ्यांनी ताटां वाजयली न्ही, ताजी याद जाली कोविडा खातीर. वाजयले ती कोविडा वखदार वाजयली. आनी तेन्नाच लोकांक तेणी घाले सगळे रवा आनी दिपावली दीप सगळ्याचे लाया. उजेड जावनी पेडणेकारांनी लायले. मोदीन सांगितलें ते आयकलें. लायले म्हणजे आमी सगळ्यांनी लायले तेन्ना. लावंक ना कित्याक? आमच्या घरान लायले आमी सगळे. आमी ते राम हेचे प्रतिष्ठाना दिसा आमच्या घरान आमी सगळे देवाचे कशें केल्ले सगळे. बरें, म्हाका दिसता एक दीस तुमचो स्पेशल इंटरव्यू घेवपाकच आमी स्पेशल पेडणे येवया. आनी हांवें म्हणलें तुमकां म्हजी नशिबां आसल्यार हांव प्रधानमंत्री जातलो काय म्हणून. कोणा अरे कोण तो कसो आसलो प्रधानमंत्री बरें जालो? नरेंद्र मोदी कोण आसलो? त्याची जर स्टोरी काढली तर तो कितें आसलो? भाग्य आसता पळय तुजें. आतां भाग्य तूं फाल्यां कोण जाशी, तूं इलेक्टेड जालो, तूं MLA जालो, मागीर खासदार जालो, मागीर कोण जालो? हे तुजे कडेन आसता आनी म्हाजे कडेन आसता. हांवें कित्याक लागून विचारलें? हांव मातसो म्हगेलो एक बारीकशी सर्वे करता. लोक जर म्हणटा राव म्हणून हांवें रावता. काय फाल्यां तूं इलेक्शनाक राव. हांव व्हडलो जावपाक शकता. सगळे व्हडले जावं, सगळ्याचे बरेंच जावं भाऊ. आमकां सरकार कोणाचें येवं पूण सगळ्या लोकांचे बरें जावं आनी सगळे लोक आपलो स्वताचो विकास करपाक शिकूं आनी सगळे लोक वयर सरूं. देव बरें करूं. पळयत रावात गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता. तर पेडणेच्यान भायर सरून आतां आमी पाविल्ले आसात मांद्र्या. जेन्ना आमी उत्तर गोंय म्हणटात तेन्ना
तेंगशेर 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडण्या आणि मांद्र्या हांचो विचार जाणून घेवप खंयच्या वटच्यान ते लोक विचार करतात हे जाणून घेवप आमचें कर्तव्य आसा. आनी म्हणूनच आज आमी मांद्र्या बाजाराक आयिल्ले आसा त्या भाऊ मार्याक. भाऊ कितें दिसता तुमकां लोकसभा इलेक्शन लागीं पावता आमी पेडण्या लोकां कडल्यान उलोवन आयले आनी आतां आमी मांद्र्या पावल्यात. मांद्र्या कितें बोवाळ आसा सद्याक परत एकदा श्रीपाद भाऊ काय दुसरो आनी कोण काय वयर मोदी सरकार चेंज करून आनी कोणाचें सरकार खंयच्या वटच्यान आसा मांद्रे? कितें म्हणटा आमकां उलोवपाकच काडना जायना. पूण कितें दिसता तुमकां तुमी जरी म्हणटात की तशें आमकां तुमकां कांय दिसना लोक म्हणटा हांगा कांय उलयना पूण कितें आसा कसो आसा बोवाळ? बोवाळ बरो श्रीपाद भाऊन काय कितेंच केलें ना न्हू अशें म्हणटा. श्रीपाद भाऊन तुमी म्हणटा काय केलें ना म्हणटकीर लोक ह्या फाटी बदल पळयताले पेडणेचे? हय लोक म्हणटात कितें हेंच ना एकदां निवडून गेलो परत कोणच दाखोवप ना. हांव पेडणेचें विचारता आसतना पेडण्या तालुक्याचें म्हणटा. कॉन्स्टिट्युएन्सी जरी 2 जाल्यो तालुको एक आसा आनी मांद्रेचे लोक तेच म्हणटात की बदल जाय. श्रीपाद भाऊन काय केलें ना पूण काय केलें ना म्हणजे पेडण्याक इतले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले श्रीपाद भाऊन अशें म्हणटात. आयुष हॉस्पिटल मोपा एअरपोर्ट श्रीपाद भाऊ म्हणटा आपणे हाडलो खुबशे लोकांक कामाक लायले. कोणाक लायो चड थोड्यांक लायल्या ना म्हणटा ना तशें. वयर पळयता आसतना मोदी सरकाराचें तुमी कशें पळयतात काम? मोदी परत एक फावट काय थंय बी बदल जाय तुमकां? बदल जायत न्हू. मोदीन पयलीं केलें वायट करूंक ना तें आहा अशें. भाऊ म्हणटा मोदीन काय वायट केलें ना पूण बदल जायत म्हणजे भाऊ 50-50 आनीक मांद्रेचे लोक बाकीचे कितें उलयतात तेंय आमी जाणून घेवया. भाऊ थँक्यू व्हेरी मच तुमकां. भाऊ आज खंय व्हरता म्हाका? खंय वचया डायरेक्ट लोकसभा या दिल्ली या बसू. आज आमी पयलीं भाऊक विचारया दिल्ली वता. तो जर म्हाका जर मोटरसायकलीन जर व्हरता न्ही हांव भाऊक ते गिरायक घालपा आसा आनी दिल्लीक मोटरसायकलीन वता आसतना अनेक गांव शहरां पळयत आमकां सामकें डायरेक्ट वचपाक मेळटलें. पूण भाऊ आज लोकसभा इलेक्शन सामकें लागीं पाविल्लें आसा. श्रीपाद भाऊ रमाकांत खलप मनोज परब बाकीचे खुबशे इंडिपेंडंट्स हे खासदार जावपाचे तयारेक आसात. कितें आसा मांद्रेच्या लोकांचो आवाज कितें दिसता तुमकां? मांद्रेच्या लोकांचे हे कांय ना रे पूण ताचें कोणाक मतदान कोणाक करची अशें सांगूंक जावचें ना पूण ते अशें कोणाक जाताले येतले. तुमकां हांव कोणाक मतदान करतलो तें विचारना पूण खंयचे आदाराचेर खंयचे विशय आसतले लोक चिंततले मतदान करच्या वेळार? ते लोकांचें कांय सांगूंक जायना न्हू. ते कशें कितेंय करूंक शकतात लोक. मतदानाचेर आतां सगळे कॅन्डिडेट सारके आहात पूण ते आतां कोणाक मतदान करचे. तुमी म्हणटात की फायट बरी जावपाची आसा. बरी जातली. आनी सेंटराक कितें दिसता तुमकां? मोदी सरकार परत एक फावट काय बदल जाय? कांय सांगूंक जायना अशें लोकांचेर डिपेंड आहा न्हू आतां परत. आतां लोक काय करतीत ते हे लोकांचे मतदान आसा आतां वोटींग केव्हा करतीत आहा त्या नरेंद्र मोदीन केलां सुबेस आहा. तांदूळ दिले आनी कितें कितें फ्री केलें आनी डेवलपमेंट केलां तेंच्यांनी पूण सांगूं नजा लोकांचें आहा कितें काय तें. मांद्रे आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना मांद्र्या हो एक गोंयच्या राजकारणाचो सामको म्हत्वाचो भाग. आमी हांगा खुबशे आदले मुखेलमंत्री पळयले. लेटेस्ट जो आदलो मुखेलमंत्री जावन गेलो तो म्हणजे लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर. ताचे वाट्यान हांगा MLA जालो दयानंद सोपटे. आतां सद्याक जीत आरोलकर आसा MGP. हे तिनूय जी हांवें नांवां घेतल्यान आज बरेचशे सपोर्टर सगळ्याचे वडच्यान आसतले. तुमकां दिसता की हे स्थानीक जे आमदार जावन गेले किंवा आज जे आमदार आसात तांचो आनी तांच्या कामाचो हांगा कितें लोकसभेचेर इफेक्ट जावपाचो आसा? ना तशें कांय जायना पूण आमदार बरे आहा. तेणे जितान बी काम बरें केलां आतां बरें करता तो कामांचे प्रश्न ना तेचे आनी आहा वोटींग जातलें तेचे वरचे तशें ना. तुमी म्हणटा की स्थानीक आमदाराचें काम पळोवन हांगा लोकसभेचे वडच्यान लोक कॉल दितले? हय अशें जातलें. तुमी खुबशी भाडी मारता आसतले. मांद्रेच्या बाजारा साकून तुमी मोरजे वता आसतले पेडणे वता आसतले हरमल वता आसतले. भाडी मारता आसतना लोक तुमचे कडेन काय उलयना?
उलयतात हे पूण ते लोकांचेर परत डिपेंड आहा तो लोक बोलतना आपणाक जाय ते बोलतात आणि म्हणजे तुम्ही म्हणटात की मांद्रेच्यान पेडणे वता आसतना एक उलयतात आणि पेडणेच्यान मांद्रे येता आसतना दुसरे उलयतात अशें कित्याक लागून दुसरे उलयता म्हणजे थंय वता की तांकां कोण तरी बॉल्सां कितें घालता दिसता तुमकां ना तशें ना पूण वोटींग ते आपले गुपीत आसता वोटींग न्हू वोटींग मतदान करतना गुपीत करतलो पण ते उलयतना सेपरेट डिफरंट कोणाच्या मनान कितें आसा तें काडपाक उलयतात अशें आसतलें दिसतलें जाणून घेयात मनांतले आयकून घेयात एकामेकाच्या तोंडांतले आणि आयकून खंयच्यान घेवपाचें आयकून घेता ताका म्हणटात कानांतले बेश्ट एक म्हणला बेश्टो फार मारला तशें कांय सिरियसली घेवपाचें ना भाऊ देव बरें करूं तुमकां आनीक आमकां विमानाच्या पायलटाची गरज ना आमकां गरज आसा त्या आमच्या गोंयच्या पायलटाची मोटरसायकलीच्या पायलटाची कारण तेच पायलट आज आमकां चड पावतात काका आज बरें सामकें नेटान पेपर वाचतात आनी पेपर वाचता आसतना पेपराचेर हेडलायन कितेंय आसनी बारीक बारीक घडामोडी वाचून तातूंतल्यान जें कितें काकाक कळटा राजकारणाचेर काकाक जें कितें समजता तें वाचूनच म्हाका दिसता काका आज मतदान करतलो काका कशें आसा तुमी बरें कितें वाचताले पेपराचेर कितें आयल्या बातमी आज एकामेकाचे एक तासतात न्हू चालू आहात पळयतालो कोण तासता लोक तासता काय राजकारणीच आपल्या एकमेकाचे तासतात एक तासतात एकामेकाचे आनी कोण नासतले कित्याक लागून झगडटा तासता दिसता तुमकां कित्याक आसता आतां तांकां खबर आसतली ते एक बगीच आसता कित्याक तरी तांकां खबर आसा न्हू ती बरोबर सेटिंग म्हणटा तुमी हय तुमकां कितें दिसता आज लोकसभेच्या इलेक्शनाचो विचार करता आसतना खंयच्या आदाराचेर मांद्रे मतदारसंघ मांद्रेचे लोक मतदान करतले परत एक फावटी श्रीपाद भाऊ काय बाकीचे कोण उबे रावल्यात ते खलप आरजीचो मनोज परब मताक सांगूंक जायना कोण कितें करीत ते आजून बरें मनाचे लोकांचे सारकें हें जाल्लें आहा ते कोणाक मारतात कितें ते आजून कोण डिक्लेअर हे करिना आज एक उलयता फाल्यां दुसरे उलयता तुमकां कितें दिसता आमकां दिसता पळोवया न्हू आतां कितें आतां सांगूंक जाय न्हू आतां कितें जाता तें पळोवया आतां पूण मतदान मात करतले हें शुअर हय हय मतदान करतले मत सोडचें ना मत करूंकूच जाय काकाले एक उतर तुम्ही सगळ्यांनी पळोवपाक जाय आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय कोणाकय न्ही पूण मतदान हे करपाकूच जाय कारण मतदान हो आमचो हक्क आसा हक्क करूंकूच जाय काकाय म्हणटा ते आमी म्हणटा सातमेक गोंय मतदान करता सगळ्यांनी भायर सरून मतदान करपाक जाय उत्तर गोंय दक्षिण गोंय दोनी कडेन काका सेंटराक आज आमी पळयतात वयर केंद्र सरकार मोदी सरकार आसा बरें काम केलां म्हणटा तुमी काय बदल जाय असो तुमकां दिसता काम बरें केलां म्हणून तेचें नांव आसता न्हू हय काम बरें केलें हय म्हणजे थंय पळोवन लोक हांगा मतदान करतले काय हांगा सामकें सेपरेट गोंयाक कितें चल्लां तें पळोवन सांगूंक जायना लोकांचें कितें आहा तें आजून कळना तशें हय पेपरार कितें आयलां पेपरार आज पेपर कोण जे पेपरार बातमी दितात ते कितें बरयतात ते बरयतात एकामेकाचेच आसतात हे भितरले भितर आमदारूच आहा तेच काडटात एकामेकाचे आनी कोण भायर हे काडिना हय 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 बरोबर पेपर वाचताले आनीक आज काका बातम्याकय येतले आनीक तेन्ना म्हाका दिसता लोक थारायतले की काका जें उलयलां तेंच खरें कारण काका म्हणटा परत एक फावटी 50-50 जे लोक कितें विचार करतात त्या बाजूनच मतदान करतले आनीक तोच जो कोण चड मतांनी निवडून येतलो तोच जातलो आमचो उत्तरेंतल्यान लोकसभेचो खासदार पेडण्या आनीक मांद्र्या दोनी कडेन 50-50 आनीक तुमी पळयलां आसतलें की कशे तरेन लोक थोडे रागय भायर काडटात थोडे आपले मनांतले उलयतात आनी थोडे सामके सुशेगाद आपले लायफ बरे तरेन एन्जॉय करतात कितेंय आसनी मतदान करप हो आमचो हक्क आसा पळयत रावात गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता मांद्रेचे बांगडे खंय सामके फामाद मांद्रेचो विसवण म्हाका खबर ना मांद्रेचे चणक म्हाका खबर ना मांद्रेच्यो लेपोय फामाद आनी कितें आसा मांद्रेचे ताल्ले फामाद आरे मांद्रेचे सगळें नुस्तें फामाद कारण मांद्र्या तेंगशेवेलो गांव आनी जेन्ना आमी पेडण्या तालुक्याक मांद्रेच्या गांवाक येतात तेन्ना अशे जे नुस्तेकार आसात आमकांय ते पळयतात आनी आमी तांकां पळयतात चल या तांचे कडेन उलोवया नुस्तें व्हरपाचें कितें आसा नुस्तें हें कितें गे हय हय सगळें विचारता नुस्तें व्हरपा आमकां कोण व्हरत हांगा आमकां कोणी उबारून व्हरत म्हणून पळय पडल्या कित्याक ते थंय बांगडुल्यो पेडवे आनी हांव एक व्हडलो विसवण आनीक नुस्तें म्हळें बरें कोणी कमेंट करचें आतां विसवण न्ही आनी कितें म्हणून नुस्त्याचें नांव तशें कांय ना बरें म्हाका सांग
कितें आसा नुस्तें तुमचे कडेन? पेडये बांगडे सवनाये पेडवे बांगडे सोनोळ्यो खूब तेंपान पळयल्यो. म्हणजे अशें दिसलें की एक कोणी कॅन्डिडेट जो खूब वर्सां सामको लोकां मदीं नासता आनी अकस्मात मागीर तो लोकां म्हऱ्यांत येता, तश्यो म्हाका सोनोळ्याक पळयतकीर याद जाली. बरें, कितें दिसता आतां लोकसभा इलेक्शन 7 मेक लोक व्हरपा येता कोणी नुस्तें बी अशें कोण जे खासदार बिस्तार जावपा आसा ते उमेदवार आसा ते? कोण ती म्हणटा आपल्याक आपूण काय कोणा वळखना. बरें, कितें दिसता तुमकां लोकसभा इलेक्शनाक कोण येतलो निवडून? आमकां खेळ गोवतले ती म्हणटा जो कोण आपल्या कडल्यान चड नुस्तें व्हरतलो आपूण ताका मतदान करतली. सारकें मगे पळय आसली सारकें रे सारकें. बरें, आगे म्हजे बाये कितें गे खापी मगे खूब तेंपान पयल्यो सामक्यो खापी चालूच आसा. आमकां मेळना मगे थंय सावड्ड्या खापी. सावड्ड्या आमकां पळय फक्त लेपो वेल्ल्यो राणे आनी ताल्ले म्हणजे राणे आनी सार्दीन. आतां सार्दीनय आपले ताल्ले मातशे कमी जातले. राणे ऑलरेडी मातशे कमी जावपाक लागले सावड्डे बाजारांतल्यान. पूण हांगा मांद्र्या खापी पळोवन मातशें खूब बरें दिसलें. बांगडुल्यो आसा, पेडवे आसा आनीक बाकीचें नुस्तें आसा. लोकसभा इलेक्शन 7 मेक करतली मगे मतदान? करूंकूच जाय न्हू आमचें. कोणाक करतली? कोणान येता कोण आवड हेका त्या टायमार कोण हेका तेका कोण. कितें दिसता ह्या फाटी परत एक फाटी श्रीपाद भाऊ नायक निवडून येतलो काय बदल जाय लोकांक मांद्रेच्या? ते आमच्यान सांगूंक जायना न्हू. कोण जो कोण आपल्या नशिबान आहा तोच येतलो न्हू. ती म्हणटा आमी कोणाकय मतदान करूं ज्याच्या नशिबाक निवडून येवपाचें आसा, ज्याच्या नशिबाक परत एक फाटी खासदार म्हणून वचपाचें आसा किंवा पयले फाटी खासदार म्हणून वचपाचें लोकसभेक आसा तोच ह्या फाटी निवडून येतलो आनी मांद्रेचे लोक मतदान करता आसतना असोच विचार करतले अशें ती म्हणटा. आनीक होच विचार म्हाका दिसता सगळे लोकय बी करतले, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. म्हाका न्ही ल्हानपणांतली याद जाली. म्हणजे कितें आमी जेन्ना सावड्डे बाजारांत वताले आनीक हांव बापाचे बरोबर वतालो आनीक तेन्ना अशें म्हणजे व्हडलो बाजार आनीक नुस्तें घेवप आनी मे म्हयनो आसलो किंवा एप्रील म्हयनो असो सोंपपाक आयलो की पप्पा नुस्तें घेतलें मरे आंबे व्हरया. आमगे हरशीं घरा पंचवाडे भरपूर आंबे जातात तरी सुद्दां बाजारांतले आंबे खावपाची ती एक गजाल आसता, ती एक ओड आसता, ती वेगळीच आसता. पूण हांगा तशें आंबे पळोवन म्हाका ताची याद जाली. एका वटच्यान ह्या मांद्रेच्या बाजारांत नुस्तें जाल्यार दुसरे वटच्यान आंबे. कसले आंबे काकी हे? मनकुराद अल्फान्सो दोनी मानकुराद अल्फान्सो दोनी आसा. मानकुराद कशे डझन? मनकुराद 800 1000 आनी 600 आनी अल्फान्सो? अल्फान्सो 550 500 अशें. बरी गजाल आसा. कोणी उमेदवार जे इलेक्शना उबे रावल्यात लोकसभेच्या हांगा मतां मागपाक आयले तेन्ना तुमकां गिरायक बी घालून गेले किंवा खंयचो आंबो बरो हो म्हाका दी तो म्हाका दी बी करून गेले? हय येयला. आमचो श्रीपाद नायकाची मनशां येयल्लेली आनी तेंच्यांनी आमच्या कडसून आंबे येयला म्हाज्या कडसून. ताणी आमी व्हेले म्हणटकीर मतूय तुमगेल्या श्रीपाद भाऊकच काय मत आनी कोणाक? ना तेंकाच. पयले जो कोण गिरायक घालता जो कोण आमी व्हरता मत ताका अशें काकी म्हणटा. तशें कांय न्ही पूण तुमी वेगळे तरेन विचार करतात. कित्याक दिसता तुमकां परत एक फावटी श्रीपाद नायकाक तुमी मतदान करतले? आतां पळया गरिबांक हेल्प करता तेका हे करपाक जाय न्हू. आतां म्हणजे तुमकां श्रीपाद भाऊन आदार केला किंवा भारतीय जनता पार्टी सरकारान हे आदार केला केंद्र सरकारान अशें तुमी म्हणटात? हय केला आसतलो आदी. मांद्रेचे लोक मातशे बरे खूश दिसनात. आतां ते ओपोजिशन निवडून येता म्हणून खोश दिसनात काय तोच जो खासदार आसा तो परतो निवडून येता म्हणून खोश दिसनात काय तांची कामां जालना म्हणून खोश दिसनात काय कामां दुसऱ्याली जाल्यार आपल्याली जालना म्हणून खोश दिसता काय कळना. तुमकां कितें दिसता कितें रिजन आसा? कारण तुमी हांगा सामकी बाजाराक मेन सेंटराक सामके एका वटच्यान नुस्तेकारां दुसरे वटच्यान तुमी आंबे घेवन बशिल्ले आसा आनी तुमकां हातूंतलें चड खबर आसतलें. कितें दिसता तुमकां? हांव आतां लोकांचें कितें सांगिना कित्याक आमकां खबर नासता न्हू कोणाच्या मनान कितें आहा तें. पूण देवा दोकान बरे मनशाकच निवडून हाडूंक जाय. म्हणजे जो गरिबांक पावता तेका निवडून हाडूंक जाय तुमी अशें म्हाजें मत. जसो उलो आमचो आसा तसो ह्या काकीचोय उलो आसा. मतदान करात आनी जो लोकांक पावता आनी जो तुमकां निवडून आयलो जाय ताकाच मतदान करून परत एक फावटी लोकसभेक धाडात. होच आसा मांद्रेच्या लोकांचो आवाज. पळयत रावात गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता.
तर गोवा टॉक्साचो हो एपिसोड आज आमी पेडण्या बाजारांतल्यान सुरू केल्लो आणि मांद्रेच्या गांवाक म्हणजेच मांद्र्या बाजाराक आज आमी हाची समाप्ती करतात म्हणजेच सोंपयतात. पेडणेच्या लोकां कडेन उलोवन मांद्रेच्या लोकां कडेन उलोवन आमकां एक गजाल कळ्ळी की 50-50 कॉम्पिटिशन आसा. पेडण्या तालुक्याक 50-50 कॉम्पिटिशन आसा आणि हो म्हजो एक सामको एक मोठो निर्णय. कारण आज ह्या लोकां कडेन उलयतकीर मतदारां कडेन उलयतकीर आमकां हेंच कळ्ळें. पूण खऱ्यांनीच 50-50 काय एका वटच्यानच रिजल्ट येतलो हें मात आमकां 4 जुनाकच कळटलें. कारण ताच्या पयलीं 7 मे 2024 दिसा गोंय मतदान करता आनी उत्तर गोंयच्यान कोण तो ठरतलो खासदार. परत एक फावटी श्रीपाद भाऊ नायक काय भाई रमाकांत खलप ह्या फावटी लोकसभेक पावतलो काय त्रिकोणी स्पर्धा आसतना मनोज परब आपुणूय कमी ना हें दाखोवन जिखून दाखयतलो काय आनी कोण तरी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट खंयच्यान तरी आपूण बाजी मारतलो हें आमकां 4 तारखेकच कळटलें. पेडणेच्या आनी मांद्रेच्या लोकां कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें आनी सगळ्याचो एकच आवाज आसा कोणूय निवडून येवं मतदान मात करात. म्हणून परत एक सांगता मतदान हो आमचो हक. 7 मेक मतदान करून तुमचो हक्क गाजयात. पळयत रावात गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा.